पहिली ओळ आनी उपरांत चवथी आनी पांचवी ओळ. समी जेजू आमच्या लागीं व्हडा मोगान ह्या बोपय सक्रामेंतांत उलयता. तो जेरुसलेमांत प्रवेश जाल्ले देवा बापान दिल्ले मिसांव जारी करूंक व्हडा उमेदीन तो भरलेलो आमी नियाळ केला त्या आयतारा थावन. आनी आज भोव भाग्यवन दीस मंगळाराचो दीस आमी सांजेर सांगाता मेळ्ळ्या 40 वरांच्या मागण्यांत भोपय सक्रामेंतांच्या पांयां तळ आमी आसा. तर आमी दिमयेर पडोन एक आराधनाचें गीत गावन भोपय सक्रामेंताचें आराधना आमी करया. कोणाकी पुरो जाल्यार दिमी घालून थंयसर बसोन ह्या उबे रावनी आमी आराधना करयेत. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हें गीत गावन भोपय सक्रामेंताक आराधन कर. आतां 3 वरां सोम्याच्या हाजरपणांत भोव अर्थबरीत रितीन आमी करसिया. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिमी सर्गी संवसारी सरपडता तुजे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां बापाक होगळाप जेसूक जय जय पवित्र आत्म्या. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. सम्या जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. हांव तुजेर पाती येता. तुजें आराधन हांव करता. तुका हांव मान बगयता. हांव तुका नमान करता. हांव तुका पर्णिपात करता. तुका जेजू बाळक म्हणून व्हडा मोगान हांव आपयता. मोरयेमेच्या गर्भांत तूं बाळक जावन आसलोय. एक बाळक जावन ह्या संवसारांत जल्मलोय. आमच्या गतीन तूं जियेलोय. तरी प्रायेन आनी जाणवायेन तूं ल्हान व्हड जालोय. तुजे थंय हांवें प्रायेन आनी जाणवायेन वाडसय देखून तुज्या सांगाता हो वेळ हांव करशिता. तूं खरोच हजर आसाय. जशें तूं प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलोय म्हाकाय जाणवायेन वागय. कुरपेन हांवें ग्रेस जायशें कर. आयच्या राती तुजें आशिर्वाद हांव जोडूंक आशेता. तुजी कृपा हांव जोडूंक आशेता. तुवें व्हडा उमेदीन जेरुसलेमांत प्रवेश केलोय. बापान दिल्लें मिसांव जारी करच्या खातीर तुमचो श्रेश्ठ याजक जावन तुकाच एक शेळी करून घेवन पवित्र स्नानांत तुवें प्रवेश केलोय. सगळो इस्रायल लोक पास्काचें फेस्त करता आसतना तुवें तुकाच बापाक भेटोवन दिलोय. त्या खुर्सार तूं मेलोय. म्हज्या पातकां खातीर म्हाका फावो जाल्ली शिक्षा तुवें तुजेर घेतली. व्हड वळवळांचें मोन तूं मेलोय. तुवें म्हजे खातीर खुर्सार तो त्याग केलोय. तुजो त्याग आनी सॅक्रिफीस आज हांव नियाळ करता. तुका हांव सांगात दिता. तुजे थंय हांव एक जावंक आशेता. तुज्या खुर्साच्या मरणांत हांवें म्हज्या पातकां मोरासय आनी पवित्रपणाक हांवें उठासय. अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. म्हजेर तूं आशिर्वाद घाल. तुजे मोगाचे शीस न्हिदेन पिकल्ले ते झेमेवन पडले. तरी आयच्या राती हांवें न्हिदन आसतना जागे रावन हें जागरण करूंक म्हाका तूं फावो कर. म्हाका न्हीद येनासें. तूंच म्हाका कृपा दी जेजू. तुजे कश्ट म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून घेवंक. म्हजे कश्ट तुका समर्पण दिवंक. म्हज्या तुज्या खुर्साच्या कश्टांत म्हज्या जिविताचे कश्ट सोसूंक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हाका तुजें बळ दी. तुजें म्हाका सकात दी. अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. 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 हालेलुया.
मान आणि महिमा आराधन तुका समय म्हणले आम्ही आराधनाचे गीत आम्ही गाऊया. मान आणि महिमा आराधन तुका समिया हर एक दिन भी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका समिया. आराधन तुका समिया हर एक दिन भी सगी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका समिया. देव पण तुझे लिप मनशा कुडके आईलोय बेळा कळा पूर्वी देवा सवे असलोय देव पण तुझे sound jieloi unyarupi manshatuve sangat so moksha sada diloi. ani mahima आराधन तुका समिया हर एक दिन भी सगी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका समिया. जेवना मोगा मंदा मेंदिलोय सेवेन जीवित जरा
जेवणार मोगामंदमेंदिलोय सेवेन जीविसरो आयुष्याचे तुले उंडो वय मास रगत बदलो मजा ओढा साकरात म्हणून सौम्या तुवे शिसा आदेश दिलो आननी महिमा आराधन तुका सौम्या एक दिंडी सगी संसारी सरपडतात तुझे चरणी आननी महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या जय जय तुगा स्तुति तुगा आराधन तुगा ओद्वी तुगा महिमा तुगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देव बरी सांज तुमकां समेस्तां कशीं आसा तुमी सगळीं आमी परतून एक फावटी उबे रावया गे बरी आसात की तुमी सगळीं 40 वरांचे मागणे आमी करना आसा केदें वर्तें भाग आमचे आज 40 वरांचे मागणे प्रारंभ जाल्ल्या घडयेंत हांव कोण आसल्यात कोण तरी आसल्यात की एक हात तरी करा 40 वरांचे मागणे प्रारंभ करतना आसल्यात की अरे थंयसर कोणी एकल्यान हात केला 4-5 जाणांनी हात वयर केलो ताळयो पेटोवन देवा गर्गा आनी होकळाप दिया असले 40 वरांचे मागणे करचे भाग देवान फाव केल्ल्या खातीर समया जेजूक सांगात दिवचे भाग देवान आमकां फाव केल्ल्या पासो देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया ह्या सांजेर देवाची कृपा आमकां सांगाता हाडटा देवाची कृपा आमकां सांगाता हाडटा हे कुटुंब कशें विशेश जावन जेजूचे मोगाचे शीस आमी पाटलावदार आमी समयाक आमी सांगात दिता समयाचे खस नियाळ करता सांगातास देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता भावार्थाचो उजवाड आमकां दिल्ल्या पासत त्याच जेजूच्या कुर्सांतय देवा बापान आमची सोडवण केल्ल्या पासत देखून देवा बापाक हरशिया वर्ती ताची कृत्यां आमी नियाळया हें गीत आमी गावया देवा बापाक हरसिया वर्ती कृत्यां ताची नियाळया मस्तक बागोवन वंदन करया ताळयो पेटोवन ताची होडवीक गावया देवा बापाक आमी हरसिया वर्ती कृत्यां ताची नियाळया मस्तक बागोवन वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गावया नियाळया मस्तक बागोवन वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गावया देवा बापाक आमी हरसिया वर्ती कृत्यां ताची नियाळया मस्तक बागोवन वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गावया देवा देवा सो देवांचो आपले रस्ते मोगान पोसो देव तो आमच्या पुर्वजांचो कितलो दयाळ कितलो वडो देवा देवा सो देवांचो आपले रस्ते मोगान पोसो देव तो आमच्या पुर्वजांचो
कितलो दयाळ कितलो मोठो हालेलुया 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 kami hasiya kate boni naman kariya Jesus somya kami hasiya kate boni naman kariya mustak bagaun vandan kariya taliyo petun tachi bodvi gavya mustak bagaun vandan kariya taliyo संसारासो सडवणदार तो पाका पासोत रतान बुडलो संसारासो सडवणदार तो पाका पासोत रतान बुडलो आमचे खातीर कुसार मेलो तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो आमचे खातीर कुसार मेलो तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो हालेलुया 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 हसिया देण्या पासत अर्गां दिव्या पवित्रज्ञा कामी हरसिया देण्या पासत अर्गां दिव्या पुस्तक बगावन वंदन करिया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या पुस्तक बगावन वंदन करिया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या कष्ट केल्यांक बसवण दिवसो सर्वांक सर्गी वार्ता कसो कष्ट केल्यांक बसवण दिवसो सर्वांक सर्गी वार्ता कसो कृपे जरीन तांबा गवसो दिसपडटे प्रेरण लाभवसो कृपे जरीन Gozo, es por te prerana gozo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.
Praise the Lord. Hallelujah. Kirtan 22, Psalm 22. हे कीर्तन सोम्या जेजून कुर्सार उमकळून वळवळे बघत असताना ताणें सांगलेलें तें कीर्तन Psalm 22. आमी हें आतां सांगया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय, म्हज्या बोबेचीं उतरां म्हाका निवारूंक कांयच उपकारनात. म्हज्या देवा दीसभर हांव उलो मारतां पूण तूं जाप दिनाय, रातभर हांव उलो मारतां पूण समाधान म्हाका मेळना. तरी तूं पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. तुजेर आमच्या पुर्वजांनी विश्वास दवरलो, तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी तुवें तांची सोडवण केली. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. पूण हांव एक किडो, मनीस न्हय. मनीस म्हाका खेणटात, लोक म्हजो तिरस्कार करता. म्हाका पळयतात तीं सगळीं म्हज्यो खेबडायो करतात. वोंट कोवळटात, तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर तो पातयो नासलो, तर सर्वेस्परच ताका निवारून दी. सर्वेस्पर तसो मोग करता जाल्यार तसो ताका सुटका दिवन दी. तुवें म्हाका घर बांदलो, भायर काडलोय, म्हज्या आवयच्या हर्द्यार म्हाका सुरक्षीत दवरलोय. जल्मांत थावन तुजे अधीन म्हाका केल्लो, म्हज्या आवयच्या गर्भांत थावन तूं म्हजो देव. पयस रावनाका, कित्याक आकांत म्हजेर आयल्यात. म्हाका आदार दितलो कोणूच ना. जायते बैल म्हजे भोंवती रावल्यात. बाशनाच्या बैलांनी म्हाका वेडो घाला. जोंपय मारतल्या, गरज घालतल्या शिवां बरी. म्हाका ग्रासूंक ते तोंड उगडतात. उदका बरी म्हाका भायर वतला. सगळीं म्हजीं हाडां सुडोवन गेल्यांत. म्हजें काळीज म्हज्या हर्द्यांत मेणां बरीं कोडोन गेलां. कायले बरी म्हजो गळो सुकोवन गेला. म्हजी जीब म्हज्या ताळ्याक चिटकाल्या. मरणाच्या धुळेंत तुवें म्हाका घालाय. सुणी म्हज्या भोंवती रावल्यांत. निश्ठूर मनशांचें भिरें म्हाका वेडो घालता. म्हजे हात आनी पाय ते वित्तात. सगळीं म्हजीं हाडां हांव मेजूंक शकता. ते म्हाका पळयतात, दोळे लावन पळयतात. म्हजीं वस्त्रां आपणा मदें ते वांटतात. म्हज्या मस्तायकेचेर ते चीट घालतात. पूण तूं सर्वेस्परा पयस रावनाका. म्हज्या बळा म्हाका कुमोग करूंक तुर्त कर. मोगाचें न्हू, आमी बसया एकडी पळय. बोपय सक्रामेंताचे दीस घालया. केदें वर्तें भाग आमचे देवान आमकां विसरून काडलां. आज राती हें जागरण करूं आनी हांगासर आतां राती 12 वरां पर्यंत आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा कालवारीर निराशा. कालवारी पर्वतार गोलगोत्ता म्हणल्यार कट्ट्याच्या सुवातेर जेजू खुर्सार उमकाळ्ळो आनी सगळ्या मनशाकुळाच्या बाचावे खातीर ताणें तसो जीव दिलो. आनी खुर्सार तावन जेजून 7 उतरां उलयलीं. आमी केदाळे नियाळ करता, पण आज ह्या राती आमी नियाळ करची खुर्साक 7 उतरां. खुर्साक 7 उतरां, 7 words to the cross. खुर्सार तावन जेजून उलयलें 7 उतरांनी. बगार सकला तावन सकला आसलेल्यांनी, खुर्सा मुळांत आसलेल्यांनी आनी आमी
कुर्साक उलोवची 7 उतरां. ह्या उतरां कशी मनशान जावन त्या कुर्साक ती उलयतात ते नियाळ करता आसतना जुवांचो वांजेल आमी काडया 10वा वसर 10वी वळ. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. चोर येता फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हण, भरोन वमतांच्या मापान ते मेळो म्हण. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत सांगा, चोर येता, सैतान येता, देवसार येता, ताळण्यो आनी वंदवणी येतात फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. पूण स्वामी जेजू येता आमकां जिवीत मेळो म्हण, बरोन वमतांच्या मापान तें मेळो दी म्हणून. मोगाचें नांव स्वामी जेजू आमकां सासणीक बरवसो. ताचे संगी आमी बरवशाचे यात्रेक म्हणून ह्या जुबल्याच्या वर्सा आमी नियाळ करता. येवकरिस्तीक जेजू सासणीक बरवसो. ताजे लागीं आमी विनंती करता, आज राती आमच्या देशाच्या सर मुखेल्यां बसत, सर फुडाऱ्यां बसत, सर अधिकारी बसत, जे कोण आमचेर अधिकार चलयतात तांची देवान मोत उजवाडावच्याक आनी तांकां करपा दिवच्या सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक. आमच्या जिवितांत स्वामी जेजू आमकां सासणीक बरवसो दिता आसतना कुर्सा मळी उबे रावल्ली 12 जाणां त्या कुर्साची सडवण आनी साल्वासांव स्विकार करूंक तयार ना. देखून ती देवसराच्या सैतानाच्या प्रभावा खाली येवन कुर्सा थंय उसारता ती 7 उतरां. हाचेर आमी नियाळ करया. पयलें उतर जावन आसा द्वेश आनी खेळकोळां करचें असलीं उतरां. कुर्साय ताका, कुर्साय ताका. मार्काचो वांजेल 15 वसर 13वी बोळ. मार्क चॅप्टर 15 वर्स 13. कुर्साय ताका, कुर्साय ताका. ही पयलीं उतरां जावन आसा. सकड आमी म्हणया कुर्साय ताका, कुर्साय. म्हळ्यार जेजू कुर्सांवच्या थंय तांकां खुशालाय भोगली. तांचो द्वेश, तांचो राग, तांचें हगें थंयसर संपदलें म्हणून तांकां भोगलें. दुसरीं उतरां जावन आसात निराशेची आनी सुरसुऱ्याची. जुदास त्याच कुर्साबणी म्हणटा, हांवें निरापराधी रगत वारोवन पातक केलें. माथेव 20 आनी 7 चवथी वळ. मॅथ्यू 27:4. हांवें निरापराधी रगत वारोवन हांवें पातक केलें. म्हणा, हांवें निरापराधी रगत वारोवन पातक केलें. तिसरें कुर्सा सांगलेलीं उतरां जावन आसा बेफारवेचीं उतरां. वर्ड्स ऑफ इंडिफरन्स. पोन्स पिलात जेजूक विचारता, सत म्हळ्यार कितें? जुवांव 18:30 आनी 8. जॉन 18:38. सत म्हळ्यार कितें विचारा. परतून मोगाचें परतून ही उतरां आमी नियाळ करया. सत म्हळ्यार कितें? भोव पयस सक्रामेंता आमी थोडे फावटी आमच्या जिवितांत विचारता, सत म्हळ्यार कितें? सर्ग म्हळ्यार कितें? साल्वासांव म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार कितें? पवित्र सभा म्हळ्यार कितें? समयाचेर पातयेणी दवर जियोवचें म्हळ्यार कितें? चवथीं उतरां जावन आसा एकसुरपणाची. ह्या सांडून घाल्ल्या तसलीं अनुभव करचे तसलीं उतरां. देवाचेर तो पातयेलो तोच ताका आतां वाचोवं दी. माथेव 20 आनी 7, 40 आनी 3. मॅथ्यू 27:43. लोकांनी म्हळें, देवाचेर तो पातयेलो तोच ताका आतां वाचोवं दी. म्हणा, देवाचेर तो पातयेलो तोच ताका आतां. सगळ्यांनी ताका सांडलो. देव ताका वाचोवं दी. आमी तरी ताका वाचोवंक तयार ना. 5वी कुर्साक उलयली ती उतरां. जेजूक हर एक तरान कुडी कश्ट दगदवणी ताका दिली. तांणी केल्ल्या त्या करण्या ती उठोवन दिसता. तांणी थंयसर सांगूना तरी तांच्या काळजांत आसली ती भोगणां रक्ता घावन ताण येता. नासरेच्या जेजून मरण पावलें ताका जायचें, वळवळलें ताका जायचें, हाक बोब मारलेलें जायचें. ताणें संपूर्ण तरान
नासल्लें सलवल्लें तांकां पळोवंक जाय आसलें. फारीकपण, द्वेश, राग, घर, हंकार, बोळ तांचे सकत आनी तांचे खोटेपण आनी क्रूरपण थंयसर दिसून येता. रक्ताक ते तांणयले. कुर्साक सांगलेली 6 उतरां तिरस्काराची, वर्ड्स ऑफ रिजेक्शन. आमकां सेजार राया बगार दुसरो राय ना. जुआंव 19:15 बिबोड. जुआंव वांजेल 19:15 बिबोड. आमकां सेजार राया बगार दुसरो राय ना म्हणा. आमकां सेजार राय बगार दुसरो राय ना. हाचो अर्थ कितें जावयेत आमी आज रातींनी याद केलें. 7वीं उतरां कुर्साक ती सांगलेलीं उतरां आपणाचेर सुपात्येणीचीं उतरां. वर्ड्स ऑफ सेल्फ रिलायन्स. तुकाच तूं बाचाव कर आनी कुर्सार तांव सकला दिवं. मार्क 15:30. मार्काचो वांजेल 15:30 बोड. तुकाच तूं बाचाव कर आनी कुर्सार तांव सकला दिवं. अशें लोकांनी जेजूक सांगलें. कित्याक तो लोक आपणाचेर पातय येतलो, देवाचेर पातय नातलो. आनी तांणी जेजूकी तेंच सांगलें आपणाचेर पातयोंक आनी कुर्सार तांव सकला दिवं आनी हेरांकी बाचाव कर. असलीं उतरां 7 उतरां देंवसराच्या प्रभावाखाला आयिल्ल्या वेळार, सैतानाच्या प्रभावाखाला आयिल्ल्या वेळार, रक्त तमासाच्या वंदवण्या काल आमी जियेल्ल्या वेळार आमी असलीं उतरां सांगता. जेजून कुर्सार तांव सांगली 7 उतरां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल. बापाच्या मोगांत रावून तांणी ती सांगली जावन आसा. तर आमी नियाळ करी जाय. थोडे फावटी चुकोवन असलीं 7 उतरां आमच्या जिवितांत आमी सांगता. देखून आमी पवित्र आत्म्यान बरो जाय. सदांच देवाच्या एकवटांत, क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी जिये जाय. देखून आमी गावया हें गीत. दैवीक शब्दां देवा म्हज्या बापा, मनान म्हज्या येवन रास तुजें कर. राव तूं सदां, पाव तूं म्हाका, राखून आसा तुज्या येण्याक. हें गीत आमी गावया. E14 तुमच्या लागीं बूक ना तरी ही उतरां तुमी गावयेत. दैवीक शब्दां देवा म्हज्या बापा, मनान म्हज्या येवन रास तुजें कर. शब्दा देवा म्हज्या बापा, दैवीक शब्दा देवा म्हज्या बापा, मनान म्हज्या येवन रास तुजें कर. मनान म्हज्या येवन रास तुजें कर. दैवीक शब्दा देवा म्हज्या बापा, दैवीक शब्दा तुजें कर. मनान म्हज्या येवन रास तुजें कर. राव तूं सदां, पाव तूं म्हाका. राव तूं सदां, पाव तूं म्हाका. राखून आसा हांव तुज्या येण्याक. राखून आसा हांव तुज्या येण्याक. राव तूं सदां, पाव तूं म्हाका. राव तूं सदां, पाव तूं म्हाका. राखून आसा हांव तुज्या येण्याक. राखून आसा हांव तुज्या येण्याक. दैवीक मोगा जेजू म्हज्या सोमिया. 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 काळजा
जन्मच्या येऊन बिडा तुझे कर काळ जन्मच्या येऊन बिडार मोजे काळ जन्मच्या येऊन बिडा तुझे कर काळ जन्मच्या राव तू सदा पाव तू मका तू सदा पाव तू मका राखोण साहा तुझ्या येण्यात राखोण साहा तुझ्या येण्यात पवित्र दे ये पवित्र दैविक आत्म्या ये पवित्र दैविक आत्म्या ये पवित्र कुडीन मजायम कुलपेन माकाबर कुडीन मजायम कुलपेन makabar kuring mojayen korpen makabar rau tu sada rau tu maka rau tu sada rau tu maka ragona saha tuja yedyak ragona saha tuja yedyak राव तू सदा राव तू मका राव नसा तुझ्या येण्यात राव नसा तुझ्या येण्यात राव नसा तुझ्या येण्यात कुर्सा विशांत नियाळ करणं साम पावल म्हणता कोरिंदकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत पहिल्या वस्वरांत 18व्या वळीर नासाक व्हरतेल्या वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हण दिसता पूण बादशावेच्या वाटेन चलतेल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. 1 Corinthians chapter 1 verse 18 म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा नासाक व्हरतेल्या वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हण दिसता पूण बादशावेच्या वाटेन चलतेल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात मोगाच्या न्हू खुरीस रोमागारांचें एक संशोधन प्राचीन रोमागारांचें एक संशोधन जावन आसलें. ते रोमागार इटलीच्या रोमांत आसलें तें साम्राज्य जाल्यार संवसाराच्या जायत्या देशांचेर तांणी अधिकार चलोवन आसले. देखून खंयच्याच देशाच्या लोकांनी तांच्या विरोध उपराटूंक नजो. उपराटल्यार तसल्यांक तांणी कुर्साची फाशीची शिक्षा सोदून काडली. म्हणजे 2 होड सयत रुकाड ते अशे घडशिताले एक्स रुपार आनी उपराटलेल्या मनशाक ह्या अपराध केल्ल्या त्या अपराध्याक दोनी हात वयर ते बांदतले आनी दोनी पाय रुंदावन ताका त्या खुर्साक ओमकाळयतले आनी थंयसर कश्टितले. ताका खावंक जेवंक दिनासतना पियोंक दिनासतना सबार दीस थंयसर वताक सुकोवन रातीक हिवाक आंकडून व्हडा वळवळ्यांचें कठीण मरण मोराशें करता. आनी उपरांत जेजूच्या काळार खुरीस
एक उबो एक एक हाड खांबो असलो कुरीस जालो आनी असल्या कुर्सार अपराध्यांक आनी क्रूर मनशांक वळवळाचें मरण मरच्या पासत पयलें तांकां जेरबांद मारतले आनी उपरांत खुर्सार उमकाळयतले. जेरबांद म्हळ्यार एक उणें 39 रोतांचे या दोरयांचे मार ते मारतले. त्या दोरयाच्या तकलेक लोंकडाचे खिळे या शिस्याचे कुडके आसतले. 2 जाण शिपाय तेवशिलान एकलो ते मारचे ते जेरबांद हातीन घेवन आसतले आनी एकलो अधिकारी तांचो शिपायांचो मुखेली थंयसर लेख घालतालो. 1, 2, 3 अशें एक उणें 40 पर्यंत तो लेख घालता आसतना एक फावटी उजव्या कुशीचो आनी एक फावटी दाव्या कुशीचो त्या अपराध्याच्या त्या स्वराच्या त्या उपराटलेल्या मनशाच्या विणग्या पाटीर वयर तावन सकला पर्यंत ते मारता आसतना ते लंकडाचे खिळे या शिश्याचे कुडके मांसा भितर रिगोन पर्यंत वचोन मांस सगळें पिंतले आनी अशें शिक्षा अनुभव करतल्याच्या आंगाचें मांस सगळें पिनोवन रगत वळटले हाडां दिसतली. तो थंयसरच जेरबांद मारलेल्या जाग्यारच कंगाल जावन रगत उणें जावन तकली गोवन तो पडतो आनी तशेंच जेजूकी तांणी खस्तिल्लें जावन आसा. मात न्ही ताच्या की वत्या तरान जेजूक तांणी खस्तिलो. तांणी ताच्या माथ्यार कांठ्याचो मुकुट दवरलो आनी व्हडले सयत ते खिळे माथ्यार रिगले आनी खाना लागीं पर्यंत ते भायर आयले. माथ्या वयर आसली ती कात या मांस सगळें चेंचत आसतना विशेश वळवळे ताका जाले आनी अशें अपराध्यांक भोव वळवळ्यांचे मोर ते दितले. 3ऱ्या शतमानांत जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत 3ऱ्या शतमानांत कॉन्स्टंटायन रोमाचो तो चक्रवर्ती ताका सीझरी म्हणटले. सीझर या सेजार राय आमी म्हणटा. ताच्या आवयक आनी ताका दर्शनांत खुरीस दिसलो आनी एम्परर कॉन्स्टंटायन झुजाक वता आसतना कुर्सार उमकडलेल्या जेजू लागीं मागोवन तो झुजा वता आसतना ताका झुजांत जैत मेळ्ळेले. कुर्सायल्ल्या जेजू वरवीं तें जैत मेळ्ळें म्हणून ताणें परगट केलें. अशें ताच्या उपरांत रोमाचे सगळे चक्रवर्ती आनी ताचे सगळें कुटुंब आनी सगळे क्रिस्तांव जावन बदलले आनी बेगीनच रोमी साम्राज्यांत सगळे क्रिस्तांव भावार्थ वेंगूंक लागले. ताच्या उपरांत कुरीस जालो एक जैताची निशाणी. तदोळ पर्यंत कुरीस जावन आसलो एक निशाणी शिरापाची नालिसायेची पातकाच्या शिक्षेची आनी सगळ्यांनी कांठळचेच आसली. पूण जेन्ना कॉन्स्टंटायन एम्परर राईस क्रिस्तांव जालो ताच्या उपरांत सगळ्यांनी तो कुरीस आपल्या दारवंताचेर आपल्या घराचेर आपल्या गळ्यांत सयत उमकाळोंक सुरू केलो आनी तो जालो आमच्या भावार्थाची निशाणी. हेब्रेव घरां बरयल्या पत्रांत आमी वाचता 6व्या वस्वरांत 4थ्या वळेंतावन 6वी वळ पर्यंत. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. भावार्थाचें देणें होगडायल्यांनी मोन बदलिशें करून देवा थंय तांकां पाठी हाडूंक कोणायकी साध्य आसा गी. एक फावटी देवाचो तांकां उजवाड मेळ्ळो. देवाच्या आत्मीक देण्याची तांणी रूच साकरली आनी पवित्र आत्म्यातय ती एकवटलेली. देवाच्या उतरांची गोडसाण आनी अंसो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हणलो अनुभव तांणी जोडलो. पूण उपरांत ती भावार्थान धंडळली. तसल्यांनी मन बदलून देवा थंय परतूंक असाध्य कित्याक ती देवाच्या पुताक परत्यान खुर्सायतात आनी ताका अपमान करतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें हें देवाचें उतर बरें करून आमी आज समजून घेवया. देखून म्हज्या उपरांत परतून सांगा. भावार्थाचें देणें होगडायल्यांनी मन बदलिशें करून देवा थंय तांकां पाठी हाडूंक कोणायकी साध्य आसा गाय. एक फावटी देवाचो तांकां उजवाड मेळ्ळो. देवाच्या आत्मीक देण्यांची तांणी रूच साकरली आनी पवित्र आत्म्याती एकवटलेली. देवाच्या उतरांची गोडसाण आनी येवसो आसा
कायमचो आसा त्या काळाची सकत त्या काळाची सकत कितें म्हणलो कितें म्हणलो अनुभव अनुभव तांणी जोडुल्लो तांणी जोडलो पूण उपरांत उपरांत ती भावार्थान धंडळली पवार्थान दंडली तसल्यांनी मन बदलून तसल्यांनी मन बदलून देवा थंय परतोंक देवा थंय परतोंक असाध्य असाध्य कित्याक कित्याक की देवाच्या पुताक देवाच्या पुताक परत्यान परत्यान कुरसायतात परत्यान परत्यान आनी कुरसायतात ताका उक्त्यान अपमान करतात आनी ताका उक्त्यान अपमान करतात तर म्हाका जेन्ना कोणें जेजूक कुरसायलो हो नियाळ आमी ह्या दिसांनी करूंक फाव पयले आमच्या मतीक येवचें जो देवानी कुरसायलो म्हणून पूण म्हाका जेन्ना जो देवानी कुरसायलो न्ही आमचो भावार्थ आमकां सांगता आमी सगळ्यांनी ताका कुरसायलो हांवें ताका कुरसायलो तुवें ताका कुरसायलो हर एका मनशान ताका कुरसायलो पवित्र पुस्तकांत म्हणटा रोमाकारां बरयलें पत्र 3:20 वळ रोमन्स चॅप्टर 3:23 आमी सगळीं पाथक आदारलेले आनी देवाची महिमा होगडायले जावन आसा आमी सगळे पाथक आदारलेले आनी देवाची महिमा होगडायलेले देखून आमची पातकांची शिक्षा माफी करूंक आपली पातकाची शिक्षा आपणाचेर घेवन आमचे खातीर कुरसार मरोंक आनी देवान आमकां दिल्ली ती महिमा परतून आमकां जोडिशंकन दिवंक सर्ग उक्त करूंक बापा लागीं आमकां राज्य करूंक आनी सासणीक जिवीत दिवच्या खातीर आमचो स्वामी जेजू कुरसार तो व्हड मोन तो मरता आनी जेजूच्या मरणाचे कश्ट जेजू कुरसार मरच्या हजारां वर्सां पयलेंच इजाया प्रवाद करून आमकां सांगता इजाया 53 34 आनी 5 वळ आयजाया चॅप्टर 53:4 and 5 खरेंच ताणें आमचे कश्ट भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो ख्यास्त भोगून आसलो देवान ताका मार दिवन सतायलो म्हूण आमी ताच्या विशयान चिंतले पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत तुमी सांगा खरेंच ताणें आमचे कश्ट भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो ख्यास्त भोगून आसलो देवान ताका मार दिवन सतायलो म्हणून आमी ताचे विशयान चिंतले पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या व्हड वळांचे मरण समी जेजू मेलो गेत्सेमानी मळ्यांत रगत घामयत आसतना सगळोच तो कांपलो सगळ्या मनशाकुळाच्या पातकाची जडाय ताचेर आयली सांकेतीक थरान जेरुसलेमा प्रवेश जातानाच तो एका गाडवाचेर पॉयंट करून येता गाडाव जावन आसा वचें व्हांवचें जेजू आपुणूच सगळ्या मनशाकुळाक वचें व्हांवचें पातकाचें वचें व्हांवचें एक गाडाव जावंक तयार जाता आनी अशें देवाच्या मोगाची लांबाय आनी रुंदाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हणून आटापूंक सगळ्या मनशाकुळाक तो फावो करता देखून कुरसाक लांबाय आसा आनी रुंदाय आसा देवाच्या मोगाची उबाराय कितली ती गुंडाय कितली ती रुंदाय कितली म्हणून जाणा जायची जाल्यार मोगाच्यान आमी त्या कुरसाचेर दीस घालीचे जेजूक त्या शिपायांनी धरलो हात पाय बांदून ताका होण व्हेलो आनी ताका परतून परतून पडटा आसतना ताच्या सगळ्या आंगाक घाय जालें जेन्ना ताका जरबान मारची फरमाण जालें पिलाता मारिफात ताच्या वेणग्या आंगार जरबान मारतना सगळ्या आंगाचें मांस पिंजलें हाडां वयर पडलीं परतून परतून त्या जरबानाच्या खांब्या पंदा तो पडलो तरी परतून परतून उबो रावलो की त्या सगळ्या मनशाकुळाच्या पातकाची शिक्षा भोगूंक ताणें दृढ निर्धार केल्लो आमी जाणा जे कोण आकाशाच्या नखेत्रा विशयांत जाणा जातात कॉस्मॉलॉजी आमी म्हणटा सगळो संवसार युनिवर्स कितलो रुंद आसा कितलो लांब आसा म्हणटले
13.8 बिलियन लायट इयर्स रुंद आसा खंय संवसार. पण मोगाच्या न्हू देवाचो मोग ताच्याकी उंच जावन आसा. देवाचो मोग ताची गुणाय कोणेय मेजल्या बरी ना. देवाच्या मोगाची रुंदाय कोणेय मेजल्या बरी ना. कुर्सार जेजून सोंसलेल्या त्या कश्टांतय देवाच्या मोगाचो अनुभव आमकां जाता. जेजूक जरबान मारल्या उपरांत ताच्या माथ्यार खांट्याचो मुकुट दवरून ताका कश्टितात. ताका काळोखाच्या कुडांत घालून ताका कश्टितात. सकाळीं उठल्या उपरांत ताचेर कुर्साचें फर्माण जाता आसतना जडाय असो खुरीस लागभग 150 किलो वजन असो खुरीस ताच्या खांद्यार दवरून ताका तो खलवर पर्वत सोडाशें करतात. परतून परतून त्या खुर्सा बंदा तो पडटा. आनी विशेश जावन आपल्या आवयक पळयत आसतना आवयचें दूख पळोवन ताचें काळीज कितलें कळवळ्ळें. जशें आमी आमच्या भुरग्यांचे कश्ट पळोवन कळवळटा आनी भुरगीं आवय बापायचे कश्ट पळोवन कळवळटात. जेजू आनी मरी कळवळ्ळी, रडली, तांणी दूख भोगली. आनी त्या कट्ट्याच्या सुवातेक गोलगोथा म्हणल्या जाग्यार पावतस ताच्या आंग वस्तूर ते वण काडटात. आनी त्या वेळार सगळ्या आंगाक चिडकाल्ले, ताच्या मांसांक घायांक चिडकाल्ले ते वस्तू वण काडटा आसतना सगळे घाय जिवे जावन रक्त असो व्हाळ जाता. तरी निश्चूर शिपाय ताका खुर्सार न्हिदयतात आनी ताच्या हातांक पांयांक खिळे मारतात. आनी त्या खुर्साचेर 3-3.5 वरां त्या वताक ताणें उमकाळाशें करता. आनी थंयसर तो खुर्सार उमकळटा आसतना ताका तान लागली आनी तो म्हणालो म्हाका थान लागल्या, म्हाका थान लागल्या. तरी मोगाच्या न्हू ताका खंयच्याच पिवपाची तान लागोना. देखून तो म्हणटा तो पियोंक तयार ना. आंबोड शिरको ताका दिल्ल्या वेळार कित्याक ताका मोगाच्या न्हू केवल मनशाच्या बादशावेची एक विशेष उर्बा आसली. देखून तो अकरेक म्हणटा तेतेलेस्ताय 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 म्हणजे संपतलें संपतलें संपतलें. इंग्लिशांत म्हणटात नेरावेरितू 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 म्हणजे जे कितें हांवें मनशाकुळाच्या पातकांच्या भक्षण्या खातीर मनशाकुळाच्या बादशावे खातीर सोंसी जाय तें सगळें हांवें सोंसलें. देखून संपतलें. आनी उपरांत ताणें आपलो आत्मो बापाच्या हातांत ओपोवन दिलो. म्हळें ताणें म्हळें बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो हांव ओपोवन दितां. कित्याक मोगाच्या भावा भयणी हांव आनी तूं आमचो आत्मो बापाच्या हातांत ओपोवन दिवंक आमी अयोग्य जावन आसा, नांव फावो जावन आसा. आदाम आनी येवेच्या पातकांत भागीदार जाल्ल्या आमचो आत्मो देवा बापाच्या हातांत समर्पण दिवंक आमी अयोग्य जावन आसा. खुर्सार थावन जेजून मारलेली ती बोब किर्तन 22 पयली वळ. साम 22:1 म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या बोबेची उतरां म्हाका कांयच आदार दिवंक उपकारनात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या बोबेची उतरां म्हाका आदार दिवंक कांयच उपकारनात. आनी त्याच किर्तनांत 3री वळ म्हणटा तरी तूं पवित्र इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर तूं वस्ती करनासाय. आमचो देव मोगाच्या न्हू पवित्र. देखून त्या देवाक आमचो आत्मो आमी ओपोवन दिवंक असाध्य, आमी अयोग्य, आमी नाफावो. सर्ग आमकां बंद जाला. बापा थंय आमचो संबंद संपूर्ण तरान तुटला. आदव आनी येवेतीं केवल सोमी जेजू आमच्या सैमांत जियेलो तरी पातक नासतना जियेलो. निष्कळंक खता वेण तो शेळी तो आपलो आत्मो बापाच्या हातांत ओपोवन दिता आसतना आमी ताचे थंय एक जाता आसतना ताचे थंय आनी ताच्या मारिफात मात्र आमकां सर्ग उक्तो जाता. बापा थंय आमी राजी जाता आनी सासनाक बापा थंय आमी जियोंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाच्या पवित्र पुस्तकाच्या 11, 20 आनी 21 स्वरांत थंयसर 5व्या वळेर म्हणटा बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21:5 उगडा म्हणसो बूक 20 आनी 21 स्वर 5 वळ. आपले हांव सर संगती नव्यान रस्ता म्हणटा आसतना थंयसर पहिल्या वळेर तावनूच देवाचें उतर म्हणटा आपले हांवें एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी सरकार तावन देवान येवचें हांवें पळयलें. तें नवें जेरुसलेम, नवें शहर तें. थंयसर देवूत्सव जावन आसतलो आमचो उत्सव.
देव आमच्या दोळ्यान ती दुकां पुसून काडटलो आनी आमी ताची परसां जातले हांव आनी सासणाक थंय आमी जियेतले हांव. आमी सासणाक देवा सांगता जियोवच्या खातीर जेजून आमा समेस्तची पातकां आपणाचेर ताणें व्हावयली आनी ताच्या घायान थंय आमी बरी जाल्या. साम पेद्रूचें पयलें पत्र 2 वस्वर 20:4 आनी 20:5. 1 Peter chapter 2 verse 24. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर खुर्सायले आपल्या कुडीर ताणें आमची पातकां व्हावयलीं ताच्या घायान थंय आमी बरी जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर खुर्सायले आपल्या कुडीर आमची पातकां ताणें व्हावयलीं ताच्या घायान थंय आमी बरी जाल्या. ताच्या घायान थंय आमी बरी जाल्या. मोगाच्या न्हू मुझे थंय तुझे थंय हें संपूर्ण जायचें. तेतेलेस्ताय जायचें. कशें तेतेलेस्ताय जावचें? आमी पातक रडोन जिणी बदलोवची. सोम्याक आमचो एकलोसो सोडवणदार म्हणून स्विकार करचें आनी आमी बदल्ल्या म्हणलें करण्यो एकामेकाच्या सेवेंत आमी दाखोवन दिवचें. देखून पातक रडचें आनी जिणी बदलोवचें. रिपेंटन्स आमची दिशा बदलासी आमी जियोवची. ह्या संवसारांत चड आनी चड पातक करनासतना आमी पवित्र जावंक चड आनी चड जेजू थंय आमी कृपा जोड घेवची. आमी त्याच जेजू थंय आमी तो एकलोच आमचो सोडवणदार म्हूण स्विकार करचें. आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसामार आमच्या समुदायांत आमच्या घरांत एकामेकाची सेवा कर. आमी संपूर्ण तरान बदलल्या पातकाक मरोन नवी जिणी जियेल्या म्हणून आमी दाखोवन दिवचें. तर म्हाका न्हू कुर्साचेर दिश्ट घाल कुर्साचें गीत आमी गावया. ಕಲ್ವಾರಿ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೋವನ್ನು ತಾಳಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಬಲಿಯಾಗಿ ಗೀತ आम्ही गाऊया. सगळे आम्ही उभे राहूया. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೋವನ್ನು ತಾಳಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೋವನ್ನು ತಾಳಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಬಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುತ್ತ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದ ಆ ದೃಶ್ಯವು ಘೋರ ಘೋರ ಕ್ರೂರ ಅತಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮನ ನೋವಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡಿದೆ. ತಳ್ಳಿಪಟ್ಟಿನ ಕಥೆ ದೊಡ್ಡದಂಬ एक एक उतर आम्ही मती काडया. एक एक उतरांनी अर्थ आसतना जेजूचे ते कठीण कश्ट आमच्या काळजांत आमी काण घेवया. जेजून भोगचे ते एक एक कश्ट आमच्या जिणेंत आमी भोगया. जेजू कितें त्या कालवारीचेर भोगता ती एक एक उतरां आमची काण घेवया. संपूर्ण आमी जेजूचेर एक जावया. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ
ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೋವನ್ನು ತಾಳಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಬಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುತ್ತ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದ ಆ ದೃಶ್ಯವು ಘೋರ ಘೋರ ಕ್ರೂರ ಅತಿಕ್ರಮ್ಯ ಮನ ನೋವಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡಿದೆ. ಮೂಲವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯೋ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕುತ್ತ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಕಾಯುವ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ಶಿಲುಬೆಯು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಚಾಟಿಯ ಹೊಡೆತವ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಚಾಟಿಯ ಹೊಡೆತವ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಶಾಪವ ನೀವಹಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನನ್ನ ದ್ರೋಹಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಲಿ ನಡೆದೆ ಅಪಹಾಸ್ಯವ ನೀ ಸಹಿಸಿದೆ ಅಪರಾಧಿಯ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಶಾಪ ಶಾಪ ಎಲ್ಲ ತಾಪ ಹೊತ್ತು ನೀನಂದು ಗೋಳಾಡಿದೆ. जिस 2000 वर्ष पहिले मिललो मात्र नाही. आज हर एक घडिया म्हणलं बरी आम्ही चिंतची खोटी चिंतना आम्ही करची ती खोटी कामा देवात पैस 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 वचून आम्ही जेजूच्या हाताक खिळे मारते आसा जेजूच्या पायाक खिळे मारते आसा आमची ती पॉझिटिव्ह उतरां पॉझिटिव्ह आलोचना गरजेक पडनातली ती उतरां आनी एकल्या पातका ओडची तशें उतरां आज परत 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 जेजूक त्या कुर्साक आमी मारते आसा जेजूच्या माथ्याक तो कांट्याचो मुकुट त्या दिसनी आज आमी हर एकलो ताच्या माथ्याक घालते आसा ते जरबाताचे मार आमी दिते आसा तर आमी एक घडीभर चिंतया म्हजी जिणी खंय आसा आज देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा गिया देवाचे विरोध आसा एका कुटुंबांत एक बरो बापूय हांव जावन आसा गी एक बरी आवय हांव जाल्या गी एक बरो पूत या धूव हांव जाल्या गी या म्हाका जाय बरी जियेता एक बरी पती पतीन जावन जियेता हांव गी या म्हज्या कुशेकाल हांव जियेता आमची जिणी सारकें करया ह्या 40 आराधन देवान आमकां फोव केला आसतना हे सगळ्या रातीचे आराधन आमकां फोव केला आसतना हांगासर जावन येता आसतना एक नवी जिणी एक नवी परिवर्तनाची जिणी आमी जियोंक आनी परत जेजू कुर्सार मारी नांव म्हणून एक तीर्प आमी काण घेवया ध्येय आमी काण घेवया ಪಾವನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಡೆಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯಲು ರಕ್ತವು ಚಿಮ್ಮಿತು ನನಗಾಗಿ ಪಾವನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಡೆಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯಲು ರಕ್ತ
ರಕ್ತವು ಚಿಮ್ಮಿತು ನನಗಾಗಿಯೇ. ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನೆ ಈ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ. ಕರುಣೆಯ ಕರ್ತನೆ ಈ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ. ವರ್ಜಿಯ ತಿವಿತ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹನಿ ರಕ್ತ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ನನಗಾಗಿ ನೀ ಸುರಿಸಿದೆ. ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲಿ ನನಗಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾ ನೀನಾದೆ ದಿವ್ಯ ಬಲಿ. ಮೂರನೇ ದಿನ ಮಣ್ಣಿಂದ ಎದ್ದೆ ಮರಣ ಮೆಟ್ಟಿದೆ ಲೋಕವ ಜಯಿಸಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವ ನಮನ ಯೇಸು ರಾಜ ದೇವ ನಿನ್ನ ಬಲಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. दायकन बसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशी आसा तुमी सगळीं? बगले नासल्या इसारा कशी आसात म्हण इसारा. हय थोडे पडली मोगाचे न्हू आमकां जेजूचे कश्ट नियाळ कर भोव सादेपणी मागणे करूंक गेल्ले कश्ट जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया म्हण थोडे पडली होडा ताळ्यान भोवमान व्हडली व्हडली हिलिंगां अजापां आनी कितें विजमितां जाल्यार आमकां मागणें करूंक गेल्लें चड बरें लागता. न्ही कित्याक तें बरें लागता? पळया जेजू की मोगाच्या न्हू खुर्सायता आसतना जेजू आमच्या खातीर कश्ट आसता आसतना थंयसर 7 उतरां जेजूच्या खुर्सा विरोध थंयसर उलयता. कालवारी निराशा म्हणून एक बरें एक संदेश थंयसर आसा. कालवारी निराशा आनी तो पयलीं उतरां जावन आसा द्वेश आनी खेळकुळांची. द्वेशाची आनी खेळकुळांची. हेट्रेड अँड मॉकरी. लोक बोब मारता खुर्साय ताका खुर्साय ताका खुर्साया ताका काडा ताका लगाड अखेर करा ताजे सगळे अधिकार ताजो सगळो वैभव सगळो अखेर करा. मार्काचो वांजेल 15 वस्तर 13 बिवळ. मार्क चॅप्टर 15 वर्स 13. कशें तशें जालें. कशें तशें जालें. त्या काळाचे मुखेली फारिजेव शास्त्री राजकीय फुडारी तशेंच देवाळाचे जेरुसलेमाचे देवाळाचे फुडारी सगळे सांगाता मेळ्ळे. तांणी चिंतलें जर तर नाझारेतचो जेजू नावाडदीक जालो हारी हारीनी लोक ताच्या सांगाता गेलो तर देवाळा कोणी येवचे नात. बगार ताज्या फाटल्यान वेतले आनी आमकां लोक उणें जातलो. आमचे बिझनेस आमचो व्यापार वैवट उणें जातलो. आमकां कोणी इलेक्चे ना. देखून मोसरान हग्यान द्वेशान भरले. तांणी एक व्हडलो गुटमोळ केलो. जुदासाक तांणी गुपीत आपयलो. ताका 30 नाणे दिवन ताका लॉन्स दिवन ताका बदलिलो. जेजूचो मोगाचो शिष्य जावन आसलो तरी जेजूक विकृत करशें केलें. सांगाताच सक्कट लोकांक सयत तांणी चाळवायलें. अशेंच जाल्यार आमचो सगळी समर्थस नास जातली. देखून नासरेचे जेजूक खुर्सायची ताका लगाड काडी जाय म्हणून लोकांक साळवाळे. देखून मोगाचें न्हू आयताराच्या दिसा तांणी मारलेली बोब होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना. सर्वेस्वराच्या नांवी येता ताका होजाना. पूण व्हडा ताळ्यान बोब मारलेलो तोच लोक 4 दीस जायचे जाल्यार सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार जायचे जाल्यार खुर्साया ताका म्हण बोब मारता. जेजू जेरुसलेमा प्रवेश जाता आसतना
तो एका गाडवाचेर पॉइंट करून येता. लोकांनी मारलेली बोंब. होजान्ना होजान्ना दाविदाच्या पुताक होजान्ना. कित्याक जेजून जेरुसलेमान प्रवेश जावचें ताच्या कितलेशा शतमाना पयलें जाकारिया प्रवादीद्वारे प्रवाद जाल्लो तो. आमी वाचता जाकारियाच्या बुकांत 9व्या वसरांत 9व्या वडीर जाकारिया चॅप्टर 9 वर्स 9. सियोनाच्या दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुसलेमाच्या दुवे संतोषान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता. तो नितीवंत आनी जैतेवंत, तो खालतो आनी गाडवार बसोन येता. गाडवाच्या तरुण पोरार बसोन तो येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही म्हणा सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुसलेमाच्या दुवे संतोषान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता. तो नितीवंत आनी जैतेवंत, तो खालतो आनी गाडवार बसोन येता. गाडवाच्या तरुण पोरार बसोन तो येता. मोगाच्या न्हू प्रवादांची उतरां परतून परतून आयकतली, ती वाचतली, नियाळ करतली. देखून जेजू जेरुसलेमांत भितर सरतना व्हडा संतोषान आनंदान जैतुनाचे ताळे घेवन आनी तशेंच आपली वस्त्रां रस्त्यार सकला वय हांतून समयान जेजूक व्हडा संतोषान, व्हडा वैभवान, व्हडा आवाजान ताका ते स्वागत करतात. कित्याक तांकां बगलें वय मेस्साया आयलो, आमचो सोडवणदार आयलो. तो दाविदाचो पूत. जशें दावीद राय जावन आसलो, आतां नासरेचो जेजू आमचो राय जातलो. आमी येदोळ पर्यंत त्या रोमाचो एम्परर सीझर आसा, ताका सीझर म्हणटात आनी आमी कोंकणीन सेजार राय म्हणटा. ताचो अधिकार चलता. जशें आमच्या गांवांत 100 वर्सां पयलें ब्रिटिशरांचो अधिकार आसलो, तशें इस्रायलाचेर त्या रोमाच्या सीझर रायाचो अधिकार आसलो. कशें तरी त्या सीझर रायाक धांवडयचें म्हणून. जशें आमचे चिंता जावन आसलो, मनोभाव जावन आसलो ब्रिटिशरांक आमच्या गांवांत धांवडयचें म्हणून. देखून जर तर जेजू राय जाता नासरेचो, तो रोमाच्या चक्रवर्तीक खाण उडयतलो आमच्या गांवांत. ताचो प्रतिनिधी जावन आसल्या पॉन्स पिलाताक खाण उडयतलो. सांगातास हेरोदी थंयसर राय जावन आसा. ताका केवल एक उपाराय केल्लो. नीज अधिकार रोमाच्या चक्रवर्तीचो पॉन्स पिलाताक थंयसर चलो नासलो. तरी लॉन्स दिवन, भ्रश्टाचार दिवन हेरोद आपणाकच राय करून घेता आनी ताचे म्हणल्यार रावळ्यारान मात तो रावतलो. ताचो चड अधिकार चलनातलो. तो एक जुदेव न्हय तरी, इस्रायल न्हय तरी, थंयसर लॉन्स दिवन भ्रश्टाचारान तो अधिकार जोडून घेता. सांगातास तो एक फडकिरो, खोटो, क्रूर, व्याभिचारी मनीस जावन आसलो. ताच्या भावाकच लागाड काण भावाच्या बायले सांगता तो जियेता. देखून लोकांक ताचो खांटाळो आयलो. तांणी चिंतलें नासरेचो जेजू येतलो, हेरोद रायाक ताच्या सिंहासनांतल्यान भायर उडयतलो आनी इस्रायलितांक नवें राज्य मेळटलें. ताच्या अधिकारा काल दावीद रायाचे की वर्ते वैभवाचें भांगराळी वर्सां आमची जातली म्हणून लोक व्हडा संतोशान ताका स्वागत करता. पूण एक पटी तो जेरुसलेमाक आयल्या उपरांत जेजू सांगूंक सुरू करता स्पश्ट तरान, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय, म्हजें राज्य सर्गीचें. म्हजी फौज सर्गीच्या देवदूतांची. हांव आयलां म्हज्या बापाची खुशी करूंक, म्हजी खुशी करूंक न्हय. आनी सगळ्या मनशा कुळाक बापा ते राजी करच्या खातीर हांव मरोंक तयार आसा. आनी मरतलो, म्हजो आत्मा बापाच्या हातान दितलो आनी तिसऱ्या दिसा बाप म्हाका जिवंत उठयतलो. आनी लोक सगळो निराशी जालो. तांकां तें समजूंक वचना, तांकां तें समजलें ना. लोक जेजू लागीं आयिल्लो, जशें जुदेयांत, गालिलियांत अजापां जालीं, विजमितां जालीं, मेल्ले जीव जाले. लाजर मेल्लो, मरोन 4 दीस जाल्यार तो जिवंत जालो. कोडकार तांची खात कुसरली जाल्यार भुरग्यांच्या खाती बरी जाली. हारिसो पिडेस्त 70 वर्सां हांव न्हिदोन आसलो. ताच्या इश्टांनी ताच्या मुखार फाकें उक्तेकार सकला दवरल्यार तो उठलो. 38 वर्सां हांव पिडेंत वळवळतलो तो व्यक्ती जेरुसलेमाच्या त्या बकरांच्या दारवाट्यात त्या भितर आसल्या त्या बेसाद्या तळ्या लागीं न्हिदोन आसलो. ताणें वचोन ताका म्हणटा आसतना उठ तुज्या हातांत घेवन चल म्हणटाना एका स्परा तो चल्लो. लोक सगळो विचमीच जाल्लो. पूण आतां तो मरोंक येता, तिसऱ्या दिसा जिवन जाता म्हणटाना लोकांक तें आयकूंकच नाका आसलें. मोगाच्यानो जायतीं जाणां मोगाच्यानो मागण्याक येतात, रेतेरीक येतात, इगर्जीक येतात, मिसाक येतात. कित्याक अजापां जायचे, विचमितां जायचे, म्हजो पूत सोरोप येता नाऱ्या रावयचे, म्हज्या घोवाचो बेबदेपण रावयचे.
म्हजी धूव काजो जावंक ओपना जाल्यार काजो जायचे म्हाका काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे ना म्हाका भुरग्यांचे देणे जायचे म्हजी कॅन्सर पिडा गूण जायचे म्हज्या जिवितांत हांवें जायते चुकून पळय स्कॅम जाला हांवें जायते पयशे वखडायल्यात म्हाका ते आतांत पयशे मेळाचे म्हाका आमकां ती आतुराय देवा तूं दी दी देवा दिना जाल्यार देव म्हाका नाका दिना जाल्यार देव म्हाका नाका तर ताका कुसाया ताका नाश करया तो देव ना जाल्यार आनी कोणा लागीं वता आमी बॉम्बे पुजा करूंक तयार मुर्ती पुजा करूंक तयार जादू मंत्रा करूंक तयार माट मंत्रा करूंक तयार हात वाचूंक तयार हणे बराप वाचूंक तयार आपलो आत्मो होगडावंक तयार देखून लोक तांच्या बाचे वयक आयिल्ल्या जेजू विरोध बोब मारता कुर्साया ताका जेजू कितें जावन आसलो तें स्विकार करूंक लोक तयार नासलो पूण जेजू कितें करूंक शकता तें सगळें जोण घेवंक मोगाच्यान लोक व्हडा उमेदीन ताचे लागीं आयिल्लो तर आज मोगाच्यान त्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालता आसतना आनी आमच्या खातीर ह्या वोंड्या रुपार सादो जावन खालतो जावन बोळो जावन आसलेल्या जेजूचेर आमी दिश्ट घालता आसतना मोगाच्यान आमी ताचें आराधन करया जे कितें तो आमचे खातीर करूंक शकता त्या खातीर न्ही जे कितें तो जावन आसा आरंभ आनी शेवट आल्फा आनी ओमेगा वेळा काळा पुर्वीच तो देवा सवय आसलो तो सुदेव जावन आसलो चोर वस्तू ताच्या मारी पात्राच्यान जाल्यात रचलेली खंयचीच वस्त ताचे वेळी आयली ना रचलेल्या सर वस्तून ताच्या हांव जीव जोडला देखून मोगाच्यान आमी ताच्या हांव जीव जोडया तस्सो सर रचण्याचो उजवाड जावंक पावलो जिविताचो उजवाड ताच्या हांव आमी जोडया तो उजवाड काळोखान प्रकाशता ह्या संवसाराच्या काळोखान ती ताका आटापूंक जालें ना पळय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत अजापा जायना जाल्यार विजमिता जायना जाल्यार थोडे फावटी आमची भुरगीं परिक्षेंत फेल जाल्यार आमच्या भुरग्यांचे काजारी जिवीत थोडे फावटी तुटल्यार आमचे भुरगीं आड वाटेन गेल्यार ताजेर पातयेवया आज न्ही जाल्यार फाल्यां मोगाच्यान देव आमच्या जिवितांत व्हरती आजापा करतलो विजमिता करतलोच पूण मोगाच्यान आमी आमच्या कश्टा दगदण वेळार देवाकच इन्कार आमी करचे नाका देवाकच तिरस्कार आमी करचे नाका वय आमी नियाळ करया ही उतरां आमी खंय तरी वय देवा विरोध उलयल्या देवा विरोध आमी गेल्या तर मोगाच्यान देखता तुजो खुरीस म्हणलें गीत आमी गावया जेसूच्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालया आमच्या जिविताचे सगळे कश्ट त्या कुर्साक आमी समर्पण दिवया देखता तुजो खुरीस म्हणलें गीत गावया उबे रावया कोणाक पुरो जाता जाल्यार थंयच बसून आशेन कोणाक पुरो जायना उबे रावया उबे रावन आमी गावया देखता तुजो खुरीस समर्पिलोय ताचेर तुजें जिवीत पाळच्या खुशी बापाची सोडवण करच्याक मनशांची देखता तुजो खुरीस समर्पिलोय ताचेर तुजें जिवीत पळच्या खुशी बापाची सोडवण करच्याक मनशांची सोडवण करच्याक मनशांची तुजो खुरीस समर्पिलोय ताचेर तुजें जिवीत पळच्या खुशी बापाची सोडवण करच्याक मनशांची सोडवण करच्याक मनशांची देखता तुजो खुरीस समर्पिलोय ताचेर तुजें जिवीत पळच्या
खुशी बापाची सडवण करच्याक मनशांची सडवण करच्याक मनशांची जायती पत्का म्हज्या आत्म्याची पाडसवयो म्हज्या जिणयेची जायती पत्का म्हज्या आत्म्याची पाडसवयो म्हज्या जिणयेची संपूर्ण समर्पूंच्या तुका लालेवन मागता कृपा तुझी लालेवन मागता कृपा तुझी देखता तुझो कुरीस समर्पिलोय ताचेर तुझे जिवीत पळच्या खुशी बापाची सडवण करच्याक मनशांची सडवण करच्याक मनशांची तुझ्या लागीं आयला सोम्या थयेन घे म्हाका तुज्या गोपाक खालत्यापणान तुका समर्पिता मोगान स्वीकार कर म्हण मागता तुझ्या लागी आयला सोम्या दयेन घे म्हाका तुझ्या गोपांत तुझ्या लागी आयला सोम्या दयेन घे म्हाका तुझ्या गोपांत कलतयपणान तुका समर्पिता मोगान स्वीकार कर म्हाका मोगान स्वीकार कर म्हाका भक्ता तुझो कुरीस समर्पिलोय ताचेर तुझे जिवीत पळच्या खुशी बापाची सडवण करच्याक मनशांची सडवण करच्याक मनशांची देखता तुझो कुरीस समर्पिलोय ताचेर तुझे जिवीत पळच्याक खुशी बापाची सडवण करच्याक मनशांची सडवण करच्याक मनशांची बसया मोगाचें न्हू सबार जण मोगाचें न्हू जिवितांत अजापां जावनांत विजमितां जावना म्हण सोम्याक सणवेता ह्या भावाक सणवेतात विस्वास खेळटात आमी तरी वय आमच्या जिविताच्या कुर्साच्या कश्टांत तरी सैत आमकां आसा भरवोसो देव आमच्या जिवितांत आसा म्हणलो देखून आमी गावया एक अर्गां होगळापाचें गीत आमी गावया अर्गां होगळाप तुका दिता म्हणलें B58 अर्गां होगळाप तुका दिता धन्या देवाक हांव हर्शिता कृत्यां सबारतीं गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता म्हणून देवाची अर्गां आनी होगळाप दिवन आमी एक गीत गावया आमकां सर्वांक अधीक मोगान रचलाय क्रिस्ताच्या कुडीर रक्तान आमकां बसलाय देणी सबार तुवें आमकां दिल्याय कुर्पे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय Praise the Lord.
हालेलुया अर्गां बापाक होगळाप जेसूक जय जय पवित्र आत्म्याक हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया सम्यान जेसू हांव तुका अर्गां आनी होगळाप दिता या संजेर या बो पवित्र जाग्यार तुवें म्हाका आपयलाय या रातीचें जागरण करूंक तुवें म्हाका कृपा दिल्याय म्हज्या जिवितांत सक्कड संगती म्हज्या बऱ्या पडाशें केल्याय बाबार्थाचो उजवाड तुवें म्हाका दिलाय तुज्या कुर्साचेर दीस घालूंक आनी म्हज्या जिविताचे कश्ट धैर्यान सोसूंक परवशान सोसूंक तुवें म्हाका फावो केलाय वय सम्यान जेसू हांवें केदींच निराशी जायना जावच्या हांवें केदींच देदस्पर जायना जावच्या तूं म्हज्या सांगाता राव सम्यान जेसू म्हज्या कुर्साक हांवें मारूंक आनी व्हडा मोगान तो होवोंक आनी बापाक महिमा दिवंक ससनाचे इनाम हांवें जोडूंक म्हाका तूं फावो कर सम्यान जेसू म्हजी पिडा गोण कर म्हजे कश्ट हळू कर सोसूंक जायनातले कश्ट म्हाका तूं दिनाका जेसू आमच्या देशाच्या सर मुखेल्यां बसत सर अधिकाऱ्यां बसत आमचेर अधिकार चलयतल्यां बसत आमी भक्तीपणी मागता आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्रीचेर आमच्या राष्ट्राध्यक्षाचेर आमच्या राज्यपालांचेर आमच्या मुख्यमंत्रीचेर सर मंत्रींचेर सर अधिकाऱ्यांचेर तुझे आशीर्वाद घाल तुझे सोडवणेचे फळ तांकांय तूं लाभय तुका तांणी सोडवणदार म्हणून स्वीकार करी शंकर आमच्या भारत देशांत खरी एकल्यानी तुका सोडवणदार म्हणून स्वीकार करी शंकर मूर्ती पूजयतावन आनी सर तराच्या पिदेशपणांत तांकां नाच जावंक सोडिनाका सम्यान जेसू आमच्या देशाच्या खंयच्याच व्यक्तीन नाच जावन नसो म्हाका तांची सोडवण जायचे तांणी सासणीक जिवी सोडिचे म्हूण तुवें कुर्सार मेलोय तू कुर्सार मेलोय सम्यान जेसू तुझ्या कुर्साचे मरण तांकांय बाचावी जोडूंक कारण जावं दी दोनी हात वयर करून मागया हालेलुया 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 अर्गां जेसू होगळाप जेसू जय जय जेसू स्तुती तुका जेसू आराधना तुका जेसू पदवी तुका जेसू महिमा तुका जेसू हालेलुया 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 अर्गा होगळाप तुका दिता कन्या देवा हांव सीता प्रज्ञांचा भारती जावन वणिता त्रियक देवा तुजी स्तुती गायता अर्गा होगळाप तुका दिता कन्या देवा हांव सीता प्रज्ञांचा भारती जावन वणिता त्रियक देवा तुझी स्तुती गाता आमकां सर्वांक अधिक मोगान रचलाय क्रिस्ताच्या कुडीर रतान आमकां बसलाय आमकां सर्वांक अधिक मोगान रचलाय क्रिस्ताच्या कुडीर रतान आमकां बसलाय तेनी सबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुवें आमकां नेटयलाय तेनी सबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुवें आमकां नेटयलाय अर्गा होगळाप तुका दिता कन्या देवा हांव सीता प्रज्ञांचा भारती जावन वणिता
एक देवा तुझी स्तुती गायता तुका मुगला तुका देता धन्या देवा सीता कृत्यांचा भारती गाऊन वर्णिता एक देवा तुझी स्तुती गायता सर्वांग पावो केलाय पियोंकुदा सुकुवारे तुवे दिलाय तो ग्रास सर्वांग पावो केलाय विघ्न अन्वरांतली सदांच राखून वेलाय आमचा मोगान तुझेच करून घेतलाय विघ्न अन्वरांतली सदांच राखून वेलाय आमचा मोगान तुझेच करून घेतलाय तुका देता धन्या देवा सीता प्रज्ञांचा भारती संवर्णिता एक देवा तुझी स्तुती गायता तुका भोगला तुका देता धन्या देवा सीता प्रज्ञांचा भारती संवर्णिता एक देवा तुझी स्तुती गायता पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराचेर सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 10:11 रोमन्स चॅप्टर 10:11 पवित्र पुस्तक असं म्हणटा सर्वेस्पराचेर सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. म्हणा म्हज्या उपरांत पवित्र पुस्तक असं सांगता सर्वेस्पराचेर सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. कोणी देखील नासलो निदेन पडला जाल्यार ताका इल्लें जोरान सांगा. पवित्र पुस्तकच सांगता सांगा पवित्र पुस्तकच सांगता सर्वेस्पराक सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. म्हाका हांवें तरी कितलीं अजापां विजमेतां अद्भुतां अनुभव केल्यात ह्या वर्सा करिस्माच्या दिसांनी. जायत्या जाग्यार रिते दिवंक देवान फाव केलें. हांव गोंयांत गेलो, गोंयांतल्यान बॉम्बे गेलो, परतून गोंयांत आयलो, गोंयांत सबार जाग्यार आनी आमच्या मंगळूर आनी उडपी दिसच्या जायत्या जाग्यार हांव रेते दिवन आसलो. खंय खंय रेते दिता आसतना वर्ती अजापां विजमेतां हांवें अनुभव केल्यात अद्भुतां. पण आज राती म्हाका तुमच्या सांगाता कुर्साक उलयलेली लोकांनी उलयलेली निराशेची उतरां म्हाका विशेष आध्यात्मीक दैवीक अनुभव दिवन आसा. देखून तुमच्या सांगता हांवें नियाळ करना आसा. पवित्र पुस्तक सांगता सर्वेस्पराचेर सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. ह्या उतरांचेर पातयेल्या वेळार समया जेजुतान आमकां बरो वमतांच्या मापान जिवीत मेळटा. पूण सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी सत्यानाश करूंक. देवसार सैतान खोटेपणाची सकत आनी अंधकाराची सकत जुदासाचेर सावळी घालता आसतना प्रभाव घालता आसतना जुदास कितें म्हणटा हांवें निरापराधी रगत व्हारोवन पातक केलें. मातेवासा वांजेल 20:7 वळ मॅथ्यू 27:4 जुदास म्हणटा हांवें निरापराधी रगत व्हारोवन पातक केलें. म्हणा हांवें निरापराधी रगत व्हारोवन पातक केलां. तो निराशेची उतरां उलयता, सुरसुऱ्याची उतरां उलयता. ही स्पीक्स द वर्ड्स ऑफ डिस्पेर अँड रिग्रेट. आमी थोडे फावटी मोगाचे न्हू चिंतनांतल्या बरी आमच्या जिवितांत घडटा. जावं बरो कुडी रक्ताची पथकां व्याभिचार अनिश्कळपण पसतेपण ह्या आमी सोरतांव सोरपण ह्या लुटतांव लुटकाय ह्या गर्भापात नेणट्या भुरग्याचो आमी जीव काडटा. तरी
सोमयान जेजू तें आमकां आसा सासणीक बरवसो. सोमयान जेजू तें आमकां आसा सासणीक बरवसो. सिमांव पेद्रून 3 फावटी न्हेगारले तरी जेजूचेर ताणें दिश्ट घाली आनी तक्षण जेजून ताका बक्षिलें. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू सिमांव पेद्रू सांगता जेवणाक बसता आनी जेवणा उपरांत ताका विचारता, सिमांव योनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी? 3 फावटी विचारता, कित्याक 3 फावटी ताणें नेगार केलें. पूण उपरांत मोगाचें नांव जेजून ताका बक्षिलां. सरय म्हज्या शेळयांक तो सांगता. आज हांवें शंत वसतना एका बुकांत हांवें वाचलें एका याजकाची जिणी. तो याजक जावच्या पयलें अल्कोहॉलीक जावन नासलो, ड्रग एडिक्ट जावन नासलो. तो पियेल्ल्या वेळार एडिक्ट जाल्ल्या वेळार ताच्या आवयच्या हरद्यार बसून आवयक एक इटो काणयोन तिच्या तोंडार मारन तिचें तोंड पेटो करून गमटी धरून ताका लगाड काडटा. 1969 इसवेंत ताका अरेस्ट करतात आनी जैलांत घालतात. 9 वर्सां जैलांत आसता. आनी थंयसर जैलांत तो पळयत पुस्तक वाचता आनी जिणी बदलता. देव ताका संपूर्ण तरान बक्षिता फाटीं आयल्या उपरांत तो एक याजक जावन ताची जिणी दुर्बळ धाकट्यांच्या सेवेंत आपणाक समर्पण दिवन तो जियेता. देवाचो मोग कितलो बळ्या. त्या देवाच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय आमी आटापूंक प्रयत्न करचे. कुर्साचेर दिश्ट घाल. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता 3ऱ्या अवसरांत 17व्या-18व्या बडीर आमी त्या कुर्साचेर दिश्ट घाल मोगाचें नांव. त्या देवाच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय आटापूंक आमी प्रयत्न आमी करीसे. जुदासा बरी मोगाच्यान आमी निराश जावचे न्ही. जुदास कित्याक निराश जालो? तो एक आतंकवादी जावन आसलो वा स्वातंत्र्य झुजारी जावन आसलो. हांवें तुमकां येदोळ सांगलें, जेजूच्या काळार जुदेव रोमाच्या चक्रवर्तीच्या अधिकारा खाला आसले. जुदेवांक सुडका जाय, स्वातंत्र्य जाय म्हणून बारीच तांकां एक उर्बा आसली. देखून तांचे मदें थोडे जाण त्या काळार झॅलट्स जाले. झॅलट्स म्हणटात त्या काळार. ह्या आमच्या गांवांत आतां नॅक्सलायट्स म्हणटात, ह्या स्वातंत्र्य झुजारी म्हणटात. त्या रितीन तो झुजून आसलो. पूण नासरेचो जेजू नावाडीक जातना चड आनी चड लोक ताचो फाटलाव करता आसतना वरती अजापां वेचमीत आसतना ताणें चिंतलें, जुदास इस्करियोतान चिंतलें, हो तरी आमकां आतां सुटका लाभयतलो. आमी झुजोन कांय फायदो ना. झुजल्यार खंडी जावन पोंस पिलातुचे शिपाय आमकां धरतले, मारतले, कुर्सायतले, लगाड करतले. ताच्या बदलाक नासरेत जेजूचे फाटलाव केल्या बारी बरो. पूण जेन्ना नासरेचो जेजू शांती समाधानेचो जाता आसतना तो झुजोंक तयार नासल्या वेळार ताणें चिंतलें, जर तर ताका धरयल्यार धरयतना तरी ताचो अधिकार चलोवन ताची पदवी दाखोवन रोमाच्या सर शिपायांक तो लगाड काडटलो या नाश करतलो आनी तोच राय जातलो म्हणून ताणें चिंतलें. देखून जेन्ना त्या प्रधान याजकांनी आनी त्या मुखेल्यांनी ताका आपयता आसतना आनी 30 रुपयाची नाणें दिता आसतना तो ओप्पालो. ताणें लोन्स घेतलें. ताका घेता आसतना कळना, मोगाच्यान आमी पातळ करता आसतना आमकां कळना, आमी सूख आदर्श आसतना आमकां कळना, कोणी आमकां इश्टीन आमकां आपण व्हरता आसतना आमकां कळना. पूण जेन्ना जेजू ताणें उमो दिवन घातान पराधीन करता आसतना समयान जेजून ताका स्पश्ट तरान सांगलें, तूं एक उमो दिवन तुज्या मेस्त्रीक घातान पराधीन करताय गी. तें उतर ताच्या काळजांत ताका लागलें. ताचे पयलें जेजून म्हणलें जावन आसा, सगळे शीत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तुमच्या पैकी एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो म्हणटा आसतना जुदासांनी सांगलें जावन आसा, हांव गी समया तो. पूण उपरांत जेजून सांगलें जावन आसा, कोणाक हांव उंडो बुडोवन दाकारोसान बुडोवन दिता तोच म्हाका घातान पराधीन करता. अशें जुदासाक स्पश्ट तरान कळयलें तरी मोगाचें न्हू
तो जेजूचेर पळोवंक तयार नासलो, शिसांचेर पळोवंक तयार नासलो. ताणें केवळ 30 नाण्याचेर दीस घाली. देखून पळयत पुस्तक म्हणटा तो भायर गेलो, काळो कांतो गेलो. मोगाचेनो आमी जागृत रावच जाय. आमी काळो कांत वेचे न्ही. सबार जाण मोगाचेनो आजकाल नासतल्यान कित्याक काळो कांत वेतात. काळो कांत वेचे म्हळ्यार कितें? जेजू सांगात रावचें सण, बोपूय सक्रामेंताच्या आराधन करचें सण, आयतारा मिसा घेवचें सण, म्हयन्याक एक फावटी तरी कुमसार जावचें सण, सदांय सकाळीची सांजेची आमोरी तेर्स करचें सण. केवळ संवसारांत जी येतात मोगाचेनो सवकास सवकास ती देवाकच नेगार करून पावतात, व्हड पातकाक कारण जातात. कितलेशीं जाणां मोगाचेनी ह्या दिसांनी जीव घात करून मरतात. आमचे सेका फिरगजींत कोडयाळच्या नांवार्दीक कॉलेजी शिकचें भुरगें फायनल इयर ग्रॅज्युएशन आतां एग्जामाक तयार जायचें आसलें, जीव घात करून मरता. ताका कोणी इश्टागत आसा म्हणून, आवय बापायन कळटा म्हणून ल्हान तावन एक ना जाल्यार एक इश्टागत ताका आसतली. पूण आवय बापूय ताका सपोर्ट करतली. वडिलांनी जायत्या जाणांनी सांगल्यार, पाद्र्यापांनी शिश्टांनी सतराय सांगल्यार आवय बापूय आयकूंक तयार नासले. ना आमचें चेडूं बरें, आमच्या चेडवा कोणी सांगची गरज ना. आनी आज सुरसुरता तांचे जीव घात करून मेले. इंजिनियर केल्लो भुरगो जीव घात करून मरता. कितलेशे जाण मोगाचें जीव घात करून प्राय जाल्ली जीव घात करून मरतात. कित्याक वायटां सांबाळटात आनी ती निराश जातात. सोमी जेजू जावन आसा, सासणीक बरवसो म्हणलें मोगाचें ती विसरातात. सोम्या ते आयल्यार मोगाचें सर पातकांचे बक्षणे आसा. रोमाकारां बरयलें पत्र 8वा वसर पयली वळ रोमन्स चॅप्टर 8:1 म्हणटा, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक गुन्यांवकार म्हणलें तीर्पच ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक गुन्यांवकार म्हणलें तीर्पच ना. तर मोगाचें ह्या खुर्साचेर आमी दीस घाल. सोम्या जेजू, तूं म्हज्या खातीर खुर्सार तूं मेलोय. म्हज्या पातकाची शिक्षा तुवें खुर्सार भोगली. तुज्या खुर्सांतय म्हज्या पातकांचे बक्षणे आसा. म्हज्या बापातय म्हाका राजी आसा. सर्ग म्हाका उक्तो जाता, सासणाचें जिवीत आसा. पूण हांवें सत मानल्या वेळार म्हजी पातकां संपूर्ण तरान बक्षता. पातकांनी मात न्ही, पातकाची शिक्षा सयत जेजून खुर्साक खिळावन आमच्या विरोध असलें पातकाचें लेखपत्र ताणें पुसून काडलें म्हणटा. कोलोसेकारां बरयलें पत्र 2रा वसर 14 वळ. Colossians chapter 2 verse 14. Praise the Lord, hallelujah. म्हज्या उपरांत सांगा, नियम शास्त्राकाल आमच्या विरोध असलेले आमच्या पातकाचे लेखपत्र सोम्या जेजून खुर्सा खिळावन ताणें पुसून काडलें. तर मोगाच्यान आमी जुदासा बरी कित्याक निराश जायसी, कित्याक ते दसपर जायसी. जुदास वचोन जीव घात करता, ताचो आत्म होगडायता. आमी केदींच निराश जावचें नाका, देदेस्पर जावचें नाका. सोम्या लागीं आमी येवया मोगाच्यान. ताचे थंय अंत नासलेलो बरवसो आमकां आसा. With God we have endless hope. Without Him we are hopeless end. With Jesus we have endless hope. Without Him we are hopeless end. ताचे थंय मोगाचें अंत नासलेलो बरवसो आमकां आसा. पूण ताचे तान पयस सरल्या वेळार आमकां बरवसो नातले अंत आसा ते आमी एवढा आसोरया. देखून खुर्सा थंय मोगाचें निराशपणाची 3री उतरां जावन आसा. पोंस पिलाताच्या तोंडांतावन येवची. सत म्हळ्यार कितें? सत म्हळ्यार कितें? सत म्हळ्यार कितें? जुआंवच्या वांजेलांत 18व्या वसरांत 30 आनी 8 वळ. John chapter 18 verse 38. आमी वाचल्यार जुआंवच्या वांजेलांत 18व्या वसरांत 30 आनी 3 वळीर तावन आमी वाचता. पिलात गेलो जेजू लागीं विचारूंक सुरू केलें, होय गी तूं सुदेवांचो राय गी, तूं जाप दिनाय गी म्हाका, तुज्याच लोकांनी म्हाका तुज्या हातीन दिला, होय गी तूं राय गी. तितल्यार मोगाचें
जेजू म्हणटा होय हांव राय, होय हांव राय, पूण म्हजें राज्य ह्या संवसाराचे न्हय. जो कोण सता सो तूं म्हजी राजवडकी स्विकार करता. होय देखून जेजू ताका विचारता तूं तुजेच सकी म्हणटाय की ह्या हेरांनी तुका म्हज्या विशांत सांगला. हें उतर भोव वापरपाचें. हें तूंच सांगताय की सकट म्हणा ह्या हेरांनी तुका सांगला, ह्या हेरांनी तुका सांगला. म्हाका जेन्ना थोडे फावटी आमी ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಗೋವಿಂದ सकट लोकांनी होसाना होसाना म्हणटाना लोकांनी होसाना होसाना म्हणे आनी सकट लोकांनी खुर्साय ताका म्हणटाना खुर्साय ताका म्हणे. सकट लोक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटाना थोडी जाणां आसात म्हाका जेन्ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटात आनी भायर गेल्लेच कोणी म्हणटा देव ना म्हळ्यार होय देव ना म्हणटात. कोणी वायट कामां करतात जाल्यार तांच्या खातीर वायट कामांय करतात. कोणी बरो म्हळ्यार तो बरोय म्हणटाय, कोणी वायट म्हळ्यार तुय म्हणटा वय 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 वायट म्हणटाय. तुका बरो म्हण निगोतना वायट म्हण निगोतना, देव आसा म्हण निगोतना ना म्हण निगोतना. पिलात केवल आपल्या अधिकाराक लाभ जाल्लो, आपल्या पदवेक लाभ जाल्लो, आपणा मेळच्या त्या आस्ती बदिकाक पयशांक धन दौलतेक तो लाभ जाल्लो. देवान ताका सत्राय सांगली जुदासाक सांगल्या बरी. आमी वाचता ते मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 7 वसरांत 19 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 19 अशें पिलात निती आसनाचेर बसून आसतना ताच्या पत्नीन आनी तिच्या पत्नीचें नांव कोत्ता आसा तुमकां. तिच्या पत्नीचें नांव कितें? क्लॉडिया प्रोकुला. क्लॉडिया प्रोकुला सांगा. क्लॉडिया प्रोकुला हिणें सांगून धाडलें तूं त्या निरापराधी मनशाच्या रगल्याक वचनाका. ताचे निमती गेल्या त्या राती हांवें सपनांत जायतें सोंसलां. म्हाका न्हू देव आमकां सत्राय सांगता. थोडे फावटी आमच्या घोवा मारिफात, थोडे फावटी आमच्या बायले मारिफात, थोडे फावटी आमच्या भुरग्यां मारिफात, थोडे फावटी आमच्या आवय बापाय मारिफात. ह्या दिसांनी म्हाका न्हू एक हिंदुवांचें कुटुंब रेतीरीक आयिल्लें. मात न्ही तांणी शेजारच्या क्रिस्तांवाक आपण हाडून आयल्या. हांवें चिंतलें 3 मागड्याक आयले म्हण. ते म्हणटात फादर हांकां आमी आपण हाडल्या कित्याक ही पितीसपणां करतात, जादू मंत्र करतात, क्रिस्तांव जावन देखून आमी तांकां आपण हाडलें. थोडे फावटी म्हाका न्हू क्रिस्तांवान तुमकां सांगतात क्रिस्तांव न्हय आसली तुमचो देव जिवंत देव नीज देव ताजें आराधन करा, बंब्या पुजा मुर्ती पुजा करी नाकात. ताळी बटन देवा घरगांनी उपलब्ध दिया नीज जनान जाल्यार मोगाचें न्हू आमी आयकूंक तयार ना. आमी आयकूंक तयार ना. देवाचो संदेश स्विकार करूंक आमी तयार ना. पिलात आयकलो ना. पिलाताक एकच भिरांत लोक सांबाळ जाल्यार, लोक सांबाळ जायत जाल्यार जर तर रोमांत आसल्या सेजार रायाक सीझर म्हणटात, एम्परर सीझर कोंकणीत आमी सेजार राय म्हणचे. सेजार राय म्हळ्यार सेजार सोनी जायत गी तुमच्या सेजार सोनी सेजार राय. सेजार राय कळत जाल्यार तो म्हणोका हो गव्हर्नर कांय फायदा सोनी हाका काल करया ताका ताचे अधिकारांतलो काडल्यार रावल्यार ना रावो. ताचें संत घर जायचें, परतून भाडें दिवचें या नवें घर बांदिचें. कोणा जायचें? रायाचें धर्माचें रावल्यार मेळटा आसतना कोणा जायचें भाड्याचें घर. देखून हो एक मेल्यार वचों दी. तो कोणी नाजरेचो जेजू खंय कोणी एकलो मेलो जाल्यार काल जालें. तो एक गर्भ गेल्या काल जालो वचों दी. हय आनी कितले गर्भ जाती आनी मुखार म्हणटी. आमी निरापराधी रगत वरयता, निरापराधी रगत वरयता. पूण म्हाका न्हू देव सोडिना, देव सोडिना. ताणें ताच्या बायलेचें क्लॉडिया प्रोकुलाचें आयकोना तरी ताणें जेजूक जरबान मारूंक सोडलो तरी उपरांत जरबान मान ताका फाटी हाडल्या उपरांत परतून ताणें म्हळें लोकांक पळया ताका मरणाची शिक्षा दिवचे असलो कसलोच अपराध म्हाका दिसना. पूण लोकांनी बोव मारली खुर्साय ताका खुर्साय ताका. आतां तो भियेलो. लोक सांबाळ जाता, लोक वाडोन येता. देखून ताणें म्हळें वरा तुमकां जाय तें करा हांव हात धुतां. थोडी जाणां म्हाका न्हू हात धुतात न्ही नातात बरें कर. एक पटी न्ही 2-3 पटी नातात. आनी थोडी जाणां थंय वेतात हांगा वेतात
त्या पुण्यक्षेत्राक येतात, ह्या पुण्यक्षेत्राक येतात, पूण मोगाचें आमचें पातक दोन वचना, आमचें पातक दोन वचना. आमचें पातक दोन वचचें जाल्यार मोगाचें न्हू, तिनूच संगती कुर्सा ते दिश्ट घालून पातक रडचें, जिणी बदलूंचें, जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण स्विकार करचें. आमी जिणी बदलिल्या म्हणून आमच्या कुटुंबाच्या पवित्र सभेच्या सेवेंत आमकांच आमी समर्पण दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. ताळये भेटोन देवा गर्गा आनी होकलाप दिया जोरान. हालेलुया, हालेलुया. ह्यो तीन संगती मात्र. पातक रडचें, जिणी बदलूंचें. सांगा, पातक रडचें, जिणी बदलूंचें, जेजूक आमचो एकलोच सोडवणदार म्हूण स्विकार करचें आनी पातक रडोन जिणी बदलिल्ल्या म्हणून दाखोवंक आमच्या कुटुंबाच्या सेवेंत, पवित्र सभेच्या सेवेंत आमकांच आमी समर्पण दिवचें. हालेलुया. तेन्ना आमकां आमच्या पातकाच्या बक्षांनी मेळटा. जेजू कुर्सायलो, जेजू मेलो, जालें म्हण चिंतलें जुदा आनी पोंच पिलातान. पूण कितें जालें? एकलो आयलो ताका सोदून, ग्रेस्त मनीस जेरुसलेमाचो, आरे मातेचो जुजे ह्यान म्हणटा, पिलाता, कुर्सार मेल्ल्या नासरेची जेजूची कूड म्हाका जायचे. अजा पावलो पोंच पिलात. तो एक अपराधी, तो एक सादो अपराधी. ताची कूड तुका घाले इतल्या व्हडल्या ग्रेस्त मनशाक. कोणाची मेल्ल्या मनशाची कूड कोणी विसारची जाल्यार ताच्या मोगाचो मनीस माती सारता. ओगी कोणाची कूड कोणी बरी ना न्हिजी कूड. येदो व्हडलो मनीस नावार्थी एक ग्रेस्त मनीस ताका थंयसर आपण असं म्हणटा, सांगात असं निकोदेमी आयला सानेद्रीन सभेसोस आंदो. आतां सगळोच पिलात घाबरलो, अजा पावलो, व्हडले व्हडले मनीस येतात ताची कूड व्हरूंक. हाणें व्हडल्या गर्वान आनी हंकारान म्हणलें, तुका लगाड काडूंक की तुका जीवस्तू सोडूंक की अधिकार म्हाका आसा. सांगलें मात्र ताणें निरापराधी मनशाचें रगत वारोवंक मात्र वापरलो ताचो अधिकार. ताका सोडोवंक ताणें वापरूना. मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी कोणाकी सोडोवंक निरापराधी मनशाच्या बाच्यावे खातीर आमी इल्ले कस सोसूंक तयार आसा की मोगाचें आमी थोडे फावटी आसना, आमी आसना. ताचे बदलाक आमी कुर्सांवूंकच तयार. तुमी जाणात 2019 इस्वेंत सप्टेंबर म्हयन्यांत एक रेतीर आसली कर्नाटका रेतीर. हांवें कर्नाटका रेतीर केल्ले वेळार एकलो कोणी एकलो हिंदू आसा आयिल्लो, प्रदीप कोटयान म्हणलो. तो रेतीर करून जाल्या उपरांत ताका रेतीरेन भारी बरो अनुभव जालो. सगळ्यांनीतल्यान ताणें साक्ष दिवंक सुरू केली. क्रिस्त जेजूस एकलोच सोडवणदार, ताचे शिवाय दुसरो सोडवणदार ना. मुर्ती पुजा, बोंब्या पुजा पुजा सोडिजे. कित्याक हांव एक मानसीक पिडेस्त जावन आसलो, हांव पिशाबरी मोवतालो, हांव जायतो सोरोप येतालो. पूण जेन्ना जेजूक हांवें म्हजो सोडवणदार म्हूण स्विकार केलें, म्हजी मानसीक पिडा गूण जाली आनी म्हाका बरी भलायकी मेळ्ळी. आतां मोती म्हाका उचवाट मेळ्ळा. सगळे माट मंत्रां पिशेपणां सगळें हांवें सोडल्यां. तो न्ही जावन क्रिस्तांव जावना, जेजूक सोडवणदार म्हणून मास स्विकार केले. देखून ताका तो दैवीक अनुभव जालो. वरती अजा पवीत मित जाली. थोड्यान चिंतलें तो कन्वर्ट जाला म्हूण. देखून म्हज्या विरोध केस केली मुल्की पुलीस स्टेशनान. पात्रामान ताका कन्वर्ट तर केला, ताका अरेस्ट करीचे म्हणून. देवा करगा म्हाका एका बऱ्या मंगळूरच्या RSS नांवार्थीक लॉयरान्स म्हाका एंटिसिपेटेड बेल काडून दिलें आनी हांव अरेस्ट जायनासतना बचाव जालो. मात न्ही तांणी एक व्हडलो समावेश केल्लो. सप्टेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेर त्याच दिसा विशेश पावसूय आयलो. आनी ताजे उपरांत कोविड-19 आयलें, पिडा आयली. त्या खरगा वरवीं म्हजी केस खंय पडली म्हणून ना. पूण म्हाका त्या दिसांनी 100 जाणांनी व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी सयत मंगळूरच्या जावन हेर जाग्यार व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी. मात्र ह्या भ्रमा कित्याक जाय आसलें तली कामां. अधिका प्रसंगाक काय आला कोणा कोणा सुवार्थ प्रगट करची. अधिका प्रसंगा म्हणून आमी चिंता. देवाचें उतर प्रगट करचें थोड्यांक कितें जाता? अधिका प्रसंग जाता. अधिका प्रसंग घाल्या ताका अधिका प्रसंग. कोणी रावानान मोगाच्यान तुजें सांगता. देखून आज आमच्या भारत देशाच्या अधिकारां खातीर मागोवंक आमकां ही रात आमकां उलो दिता. मागया आमी. कित्याक अधिकारा लागीं कितें आसा? अधिकार आसा. तो बऱ्याक वापरच्या बदलाक वायटाक वापरता. आतां पिलातान कितें करीत? केवल ताच्या अधिकाऱ्यांक आपयत. ताचो अधिकारी जावन आसा शतापतीक तो आपयता आनी म्हणटा जेजू न्ही जावन कुर्सार मेला गी. आनी तो शतापती कितें म्हणटा? तो मोगाच्या कुर्सा मडी उबे रावलो. ताणें जाल्लें
वय जेजून सगळ्यां खातीर मागून सगळ्यांची पातकां बगसून संपतलें म्हणून सांगून विशेष बोधवेन आनी महिमेन बापाच्या हातांत ताणें आत्मो ओपून दिल्लो पळयल्लो देखून तो पिलाताक म्हणना तो मरण पावलो म्हणून तो एकच म्हणटा हो जावन आसलो एक निरापराधी मनीस खरोच देवाचो पूत तो जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हें आयकल्ल्यान मोगाच्यान पिलात सगळोच देदेस्पर जालो, निरासलो. जाल्यार ताका कुर्सामणी वसोंक लज दिसली. येदो व्हडलो गव्हर्नर जावन आसून ताणें एक खंयच्या एका अपराधेच्या वय फाशीच्या जाग्यार कशें ताणें वेचें तो वसों आयकला ना. पूण तो निरासलो, देदेस्पर जालो. थोड्याच वर्सां भितर चरित्र आमकां म्हणटा तोय जीवघात करन मेलो, तोय जीवघात करन मेलो. जशें जुदास जीवघात करन मेलो, पोन्स पिलाती जीवघात करन मेलो आनी हेरोद राई किडे पडोन मेलो. मोगाचें न्हू. पिलातान विचारलेले सवाल सत म्हळ्यार कितें, सत म्हळ्यार कितें. मोगाचें सत म्हळ्यार कितें म्हण जाणा जायची की मोगाचें 7 तरांची सतां आसात. 7 तरांचे एक सत जावन आसा एब्सोल्यूट ट्रूथ, संपूर्ण सत. कितें तें जुवांव वांजेल 17वा वर्स 17वी वळ जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17 जेजू मागता बापा तांकां तूं पवित्र कर, सता वरवीं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा बापा सता वरवीं तांकां पवित्र कर. तुजें सत, तुजें उतर सत. तर मोगाचें संपूर्ण सत जावन आसा देवाचें उतर. दुसरें जावन आसा मॉरल ट्रूथ, नैतीक सत. कितें तें मिका प्रवादीच्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा. मिका प्रवादीचो बूक आमी काडया. मिका प्रवादीच्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर 6व्या वस्वरांत 8व्या वळीर मिका चॅप्टर 6 वर्स 8 मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुजे कडचें कितें आशेता तें तुका सांगलां. न्याय नितीचें आचरण, विस्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन खालतेपणान सलाप, हाचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. नैतीक मोगाचें नैतीक सत जावन आसा न्याय नितीचें आचरण आनी विश्वासीपणाचो मोग. तिसऱ्या सत जावन आसा मोगाचें वैयक्तीक सत. वैयक्तीक सत मुणयो बुकांत आमी वाचता. मुणयो बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 10 वर्स 9 10 वर्स 9 नितीच्या मार्गान तो चलता तो सुरक्षीत चलता, वांकड्यो वाटो धरता तो सांपडोन पडटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत सांगा नितीच्या मार्गान चलता तो सुरक्षीत चलता, वांकड्यो वाटो धरता तो सांपडोन पडता. चवथें सत जावन आसा मोगाचें आध्यात्मीक सत, आत्मीक सत. जुवांव वांजेल 16वा वर्सर 13वी वळ जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 सत आसा तो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. फुडें जें कितें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां कितें फुडें घडोवंक आसा तें कळीत जायचें की हात वासूं वचनाकात, हणेबरां वसूं वचनाकात, तुमची जन्मकुंडली वसूं वचनाकात, खंयच्याय दातका सांगतल्या किरा लागीं वचनाकात, जादू मंत्रवादी लागीं वचनाकात, तांत्री लागीं वचनाकात. कोणा लागीं वसा? पवित्र आत्म्या लागीं वसा. कोणा लागीं वसा? सताचो तो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार म्हणा तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तुमच्या जिवितांत जें कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तुमकां कळीत करतलो. आनी 5वें सत जावन आसा मोगाचें न्हू, हें जावन आसा सोड दोडीचें सत. म्हूण ह्या बुकांत 14व्या वर्सांत 12व्या वळीर आमी वाचता. बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 14 वर्स 12 इट इज कॉल्ड अ रिलेटीव ट्रूथ. चॅप्टर 14 वर्स 12 थोडे फावटी मनशाक आपली वाट सारकी दिसता पूण शेवटी ती मरणाक पावयता. थोडी चिंतात हांव मोगार पडलें, हांव भारी बरो, आनी उपरांत फोंडांत पडटात. हांव बापाय विरोध गेले. हांव गोंयांत गेल्ल्या वेळार एका कुटुंबाच्यांनी म्हाका सांगलें वय थंयसर आसलो तरणाटो तो एका चेडवाच्या मोगार पडलो पूण उपरांत ते चेडूं म्हणटा खंय ताका आमी काजर जाल्या उपरांत आमचे आवय बापायांनी आमकां नाकात, आमी आमचो गांव सोडून दुसऱ्याच गांवाक या. आवय बापूय आसल्यार तांकां आमी पळयचें पडटा, तांकां आमी पयशे दिवचे पडटा. हांव देवाचेर पातये ना, आमकां मिसी नाका, हें कुंसारय नाका, देवी नाका. तेन्ना म्हाका ताची मतूच वाडली. देखून तो म्हणजे विचारता हांवें समा केलें गे फादर. हांवें म्हळें खंडीत जावन तुवें समा केलें, तुवें सारकें केलें.
जर तर त्याच्या देवाचेर पातळी ना विश्वास ना आवय बापूय नाका कोणी नाका केवळ तुम्ही घोव बायलां दोगांनी मात सांगात रावचें म्हण चिंता खंडी जावन तुका ती वाट सारकी दिसोंक पुरो पळयत पुस्तक म्हणटा थोड्या फावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हण दिसता सांगा थोड्यांक मनशाक आपली वाट सारकी म्हण दिसता पूण शेवटी ती मरणाक पावयता आनी सवें सत जावन आसा मोगाचें न्हू 40 जो हांव सवांचेल 8वा वर्सर 40 आनी 4 वोळ चॅप्टर 8 वर्स 44 आनी हांगासर जेजू जो देवा म्हणटा तुमचो बापूय देवसार सैतान तो सुरवेरतावनूच पातकी आनी तुमी ताची भुरगीं जावन आसा देखून तुमी ताचे भाशेनच तुमच्या सैमा प्रमाणे तुमी कितें करतात तुमी फटींच उलयतात हें उतर तुमी वाचा जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44 देवसाराची पिळगी तुमी म्हणा न्हिदल्यार कोणी जागोंक देखीन आसल्यार सांगा देवसाराची पिळगी तुमी मागीर सांगा नाका जायत आतां मात सांगा पळयत पुस्तकांत बरयलां हांवें सांगचें न्ही सांगा हांवें सांगचें न्ही पळयत पुस्तकांत सांगलां देवसाराची पिळगी तुमी तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे चलोवंक तुमकां खुशी सुरवेरतावनूच तो एक खुनीगार तो केदींच सताच्या पक्षेक ना ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना तो फोट उलयतना आपल्या सैमा प्रकारच उलयता कित्याक तो फोडकिरो तो फोटींचो बापूय प्रेज द लॉर्ड आनी 7वें जावन आसा म्हाका न्हू 12 जाण म्हणटा सत म्हणटात पूण इट इज हिपोक्रेसी कापाटीपण मातेवाच्या वांजेलान 15व्या वर्सरांत 8वी वळ मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 8 स्वामी जेजू म्हणटा ते वंटांनी मात्र देवाची स्तुती करतात पूण तांचें काळीज देवातावन पयस आसा तर म्हाका आमी उबे रावया खुर्साचेर दीस घालया भोव पयस सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया आनी जेजूचो कुरीस आमी दियाळ करया देवा ध्यानिसवे निन्नाया पाडू सिलबे मारणा कशें पिलातान सत कितें म्हण सांगून सत तिरस्कार करून जेजूच्या कुर्साच्या मरणाक तो कारण जालो हे आमी नियाळ करया देवा ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾಡು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾಡು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಜೆಸ್ಸೆ ಮನಿಯೊಳ್ಳು ರಕ್ತದ ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೆಸ್ಸೆ ಮನಿಯೊಳ್ಳು ರಕ್ತದ ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪಡೆದ ನಾನು ಧನ್ಯನು ಪಡೆದ ನಾನು ಧನ್ಯನು ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾಡು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಹೊರುತ ಕಷ್ಟವ ಪಡುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಹೊರುತ ಕಷ್ಟವ ಪಡುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ
ಪ್ರೇಮ ಪಡೆದ ನಾನು ಧನ್ಯನು. ದೇವ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ, ದೇವ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾಡು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ. ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ, ದೇವ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ, ದೇವ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गा बापाक होगळाप जेजूक, जय जय पवित्र आत्म्याक. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. कशी आसा तुमी सगळीं? पुरो जालें गी तुमकां? पुरो जावं ना? तर ताळी वाटोवन देवाक अर्गा आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. देगे नासलें इसारा पुरो जालें गी? पुरो जालें गी? म्हाका तरी पुरो जावना. देवाक अर्गा बारी संतोष म्हाका पळय भोव पळय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत ही रात करसूं. देखून आमी एक अपुरब्याचें गीत गावया. जेजू जेजू रायांचो राय, जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. बरें आसा न्ही गे? तो म्हजें तें आसा, तो तुजें तें आसा. सांगा, तो म्हजें तें आसा, तो तुजें तें आसा. सर्वान तें जियेता. म्हज्या हातांनी आसा, म्हज्या पांयांनी आसा. चलोंक तो शिकयता. म्हज्या कश्टांनी आसा, म्हज्या दुखांनी आसा. दूख अशें जायत की दुखांनी आसा. हांसोंक तो शिकयता. हांसोंक येता न्ही तुमकां? येता गे? हां, जेजूचे कश्ट म्हणून सड्ड रडा नाका जायत की. हय हय, इल्ले हांसया, इल्ले रडया. रेडी? 1 2 3. जेजू जेजू रायांचो राय. सांगा, जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. तो म्हजें तें आसा, तो तुजें तें आसा. फाटल्यान मुखल्यान सकणां पळया, कोणी न्हिदल्यान जाल्यार इल्लें मोठे जायत की. व्हेरी गूड. Jesu, rayanso ray. Jesu, Jesu, tu म्हाका जाय. Jesu, Jesu, rayanso ray. Jesu, tu म्हाका जाय. Jesu, tu म्हाका जाय. Jesu, Jesu, rayanso ray. Jesu, Jesu, tu म्हाका जाय. Jesu, Jesu, rayanso ray. Jesu, tu म्हाका जाय. Jesu, tu म्हाका जाय. तो मुझे तें आसा, तो तुझे तें आसा. तो मुझे तें आसा, तो तुझे तें आसा. सर्वांत जियेता. तो मुझे तें आसा, तो तुझे तें आसा. तो मुझे तें आसा, तुझे तें आसा. सर्वांत जियेता. जेसू जेसू रायांचो राय. जेसू जेसू तू म्हाका जाय. जेसू जेसू रायांचो राय. जेसू तू म्हाका जाय. जेसू तू म्हाका जाय. म्हज्या पायांनी आसा. म्हज्या हातांनी आसा. म्हज्या पायांनी आसा. म्हणून तो शिकयता. म्हज्या हातांनी आसा. म्हज्या पायांनी आसा. म्हज्या हातांनी आसा. म्हज्या पायांनी आसा. म्हणून तो शिकयता. जेसू जेसू रायांचो राय. जेसू जेसू तू म्हाका जाय. जेसू जेसू रायांचो राय. जेसू तू म्हाका जाय. जेसू जेसू रायांचो राय. जेसू
कष्टांनी असा, म्हज्या कष्टांनी असा, म्हज्या दुखांनी असा, हसून तो शिकयता. म्हज्या कष्टांनी असा, म्हज्या दुखांनी असा, म्हज्या कष्टांनी असा, म्हज्या दुखांनी असा, हसून तो शिकयता. जेसू जेसू राया सोरा, जेसू जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू जेसू राया सोरा, जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू जेसू राया सोरा, जेसू जेसू तूं म्हाका जाय. जेसू जेसू राया सोरा, जेसू तूं म्हाका जाय. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया. दायकान बसात मोगाच्यान आतां आमी निराशेची 4 उतरां कुर्सात ती सांगलेली आमी नियाळ करया. तें जावन आसा देवाचेर तो पातयलो आनी आतां देवूच ताका वांसोव दी. मातेवाचो वांजेल 20 आनी 7 वसोर 40 आनी 3 वळ. मॅथ्यू 27:43. म्हज्या उपरांत सांगा. देवाचेर तो पातयलो आनी आतां देवूच ताका वांसोव दी. म्हणजे मोगाच्यान मनशांनी सगळ्यांनी ताका सांडलो, जेजूक सांडलो. देव ताका वांसोव दी. सबारपोटी मोगाच्यान आमकांय तशेंच करता लोक, या आमी थोडे फावटी हेरांक तशेंच करता. देव ताका वांसोव दी. आमचे वरवीं कांय आमकां करूंक जायना. आमी सण सोडटा मोगाच्यान. लोकांनी म्हळें आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्हय तर देवूच ताका वांसोव दी. आनी एक सवाल आमच्या मतीन येता, देव कित्याक ताका वांसयना? जायते मागणें करता तें ताका कित्याक कॅन्सर पिडा आयला? देवूच वांसोव दी ताका. तो देवाचेर पातयेतलो, व्हड नस ताका जाला, व्हड आकांत ताचेर आयला, देवूच ताका राखून दी. अशें मोगाच्यान आमी म्हणटा. आमी नेणा जाता देवाची मांडावळ. देव मोगाच्यान आमच्या कश्टांद्वारे भांगार फुटाक घाल नितळ केल्ल्या बरी. देव आपणाच्या भुरग्यांक कश्टांद्वारे सासणाच्या जिविताक तयार करता. तळये बेटोन देवा गर्गा आनी हुगलाब दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. स्वामी जेजूस मोगाच्यान थंयसर जॉर्दान न्हंयत जुवां बावतिस्तालाचें पवित्र स्नान घेता आसतना ताका सर्ग उक्तो जालो आनी ताणें आयकलो तो ताळो. मार्काचो वांजेल आवस्वर 1:11. मार्क चॅप्टर 1:11. तूं म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका मोगाचो, तूं म्हाका मानवालाय. हो एक ताळो मळबातान आयकलो. प्रेज द लॉर्ड. सांगा. तूं म्हजो मोगाचो पूत, तूं म्हज्या मोगाची धूव, म्हज्या मोगाची म्हाका मोगाची, म्हाका मोगाची, तूं म्हाका मानवालाय. म्हाका मानवालाय. हो ताळो आयकलो होय मोगाच्यान. ताच्या उपरांत देंवसराचो ताळो आयकून सुरू जालो जेजू. कित्याक पवित्र आत्म्या ताका मरुभुमीक त्या सुटकाडीक व्हेलो आनी थंयसर 40 दीस आनी रात तो उपवास प्राचित करता आसतना देंवसार येवन परतून परतून ताका सांगणालो, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार हे उंडे कितें, हे पातर कितें कर, उंडे कर. म्हणजे रक्त मासाचे वंदवणे ताका आयले. तूं देवाचो पूत वय जाल्यार खाणा खातीर जिये, पियोना खातीर जिये, रक्त मासाच्या वंदवण्या खातीर जिये, घामाता खातीर जिये, खुशालाय कर. कित्याक तूं देवाचो पूत न्ही. तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या उंच शिखरांत हांव सकला उडी मार. देवूच तुका राखतलो. ह्या देवाचे दूत येवन तुका राखतले. तूं देवाचो पूत वय जाल्यार म्हाका नमस्कार कर. संवसाराचे सगळे आस्त बदीक तुका हांव दिता. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत येता ताळणी तेच. देव हांव देवाचें आराधन करता न्ही. मोगाच्यान आमी देवाचें आराधन केलां म्हणल्यार तितलें आमी कितेंय करियेत, कशेंय जियेत म्हणून न्ही. जर तर हांव चमया जेजूक म्हजो सोडवणदार म्हण हांव स्विकार करता, देवाचे 10 उपादेश हांवें म्हज्या जिवितांत पाळी जाय. सुवार्तेच्या उजवाडांत हांवें जिये जाय. दानियेलाच्या बुकांत आमकां कितले बरो एक
आमकां देख आसा. शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगो. शाद्राक मेशाक आबेदनेगो ह्या त्या जाणांक थंयसर नेबुकदनेझार रायातावन फर्माण मेळटा. तांकां तेगाय की हात पाय बांदून उज्याच्या आगट्यांत उडयची. कित्याक तांणी नेबुकदनेझार रायान उबारलेल्या त्या भांगाराच्या मुर्तीक, ती भांगाराची मुर्ती नेबुकदनेझार राया बरीच केली. देवाचें आराधन करून नजो म्हज्या राज्यान सगळ्यांनी म्हाकाच मुजस मुर्तेक मुजस इमाजीक सगळ्यांनी नमस्कार करीचे म्हणून. शाद्राक मेशाक आबेदनेगो ते स्विकार करना. तेन्ना राईस तांकां आपोवन धाडटा. कित्याक ताचे मोगाचे ते गव्हर्नर हे राज्यपाल जावन आसले. तो तांकां स्वता नांवान आपयता. शाद्राक मेशाक आबेदनेगो, हांवें आयकलां हांवें केल्ल्या मुर्तीक, हांवें केल्ल्या त्या इमाजीक तुमी सरपडा नमस्कार करिनात. तरी आतां तरी तुमकां अकरेचे फावटी हांव सांगतां, आतां तरी ढोलीचो आवाज आयकचो ना, पिरलोकेचो आवाज आयकचो ना, संगीताचो आवाज आयकचो ना. तुमी त्या मुर्ती मुखार सरपडल्यात जाल्यार जालें, नाजाल्यार तुमकां हांव उज्याच्या आगट्यांत उडयतलो. आनी तो उजो 7 वांट्यांनी चड तातूंत 10 वस्त्या बरी हांव वाडयतलो. तर आतां तुमकां हांव उज्याच्या आगट्यांत उडयत आसतना कोण तुमकां त्या उज्याच्या आगट्यांतावन नेबुकदनेझार रायाच्या बळवंत हातांतावन तुमकां वाचोवंक सकात. आतां कितें जबाब दिली शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगोन? दानियेलाचो बूक काडा तुमी, 3रा बसवर 16वी ओळ. डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 16. शाद्राक मेशाक आबेदनेगो मोगाच्यान भियेना, धैर्यान ते जबाब दितात. राया, तुज्या सवालाक आमी जबाब दिवची गरज ना. आमचो देव जाची आमी सेवा करता तो देव आमकां ह्या उज्याच्या आगट्यांतलो निवारतलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण मोगाचें न्हू, एक वर्ती गजल कितें म्हळ्यार ताचे उपरांत आनी कितें म्हळें कितें सांगलें न्ही. एकादा वेळार आमचो देव आमकां निवारिना जायत जाल्यार आमी मात्र तुज्या मुर्तीचें आराधन करचें ना. ताळयो वाजोवन देवा गाणी होकलाप दिया. हालेलुया. मोगाचें न्हू, तेंच आमी सोमयान जेजू थंय आमी पळयता. देव बाप आपणाक वांसयना जाल्यार हांव म्हजो आत्मा बापाच्या हातांत समर्पण दिता. बापा, ही खाल्स म्हज्या वयली निवार बापा. पूण म्हजी खुशी न्ही बापा. कोणाची खुशी? मोगाच्यान आमी मागोवची कशें? कॅन्सर पिडा येवन दी, किडनी फेलियर जावन दी, काळजाची पिडा येवन दी, कसलीय कश्ट येवन दी, आर मारून दी. बापा, ही काल्स म्हज्या वयली निवार, ही पिडा गूण कर बापा. पूण कोणा? बापा, म्हजी खुशी न्ही. कोणाची? बापा, तुजी खुशी जावं. बापाच्या खुशेक काल्तिमान गलीची जाल्यार मोगाचें न्हू, आमच्या काळजान देवाचें उतर सदांच जागे आसचें. कीर्तन 40 देखून कोणाय की कश्ट आयिल्ले वेळार म्हाका विचारल्या तक्षण हांवें सांगचें कीर्तन 40 तुमी सांगा. साम 46 तुमकां येता न्ही? कितें म्हणटा थंयसर? कीर्तन 40 देव म्हजो आसरो, याकोबाचो देव म्हजें कोटें, कश्टाक ताच्या वेळार म्हाका आदार दिवंक सदांच तयार. भुंयकांपास जाल्यार, दर्याचें उदक गरजून फेडनात जाल्यार हांव भियोवचो ना. कित्याक देव म्हजो आसरो, याकोबाचो देव म्हजें कोटें. आनी 10वी ओळ केदाळ उडास करची हांवें. शांत रावा, शांत रावा. सकट म्हणा. आनी जाणा जाया सर्वेस्पर आमचो देव, खरोच तो देव सगळ्या पृथ्वेचेर भोव व्हरतो, सोर राष्ट्रांचेर तो भोव श्रेश्ठ. हालेलुया. देखून मोगाच्यान आमी शांत रावचें. जेजून मोगाच्यान संपूर्ण तरान देवाचेर फात्य आनी विस्वास कर. लोकांनी म्हणें देवाचेर तो फात्यलो, आपूण देवाचो पूत म्हणटलो न्ही. आतां देव ताका वाचोवन दी. पूण मोगाच्यान मनशा कुळाच्या बाच्या खातीर सगळें सोसूंक तो तयार जालो. लोकांनी ताचे खेबडायो केलो. लोक ताका पळोवन हांसले. विविध तरांची मोगाच्यान केळकुळां करतात. पयलीं केळकुळां जावन आसा आमच्या भावार्थाचीं केळकुळां सबार जाणां करतात. केल्यान गी आमी हात वयर केल्यार केळकुळां करतात. हो कित्या बाद्राप केदाळ हात वयर करता? हो कित्या बाद्राप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून भोव मारता? इल्लें नासोंक म्हाका थोडे इल्ली भिरांत दिसली. थोडी म्हणूंक तूं फादराम नाचता कित्याक? सक्रामेंता मुखार हय तशें सांगतलीं आसा. नाचता काल्यार हालेलुया म्हणटा. कितें न्हिदल्यार व्हडणी, न्हिदल्यार जमेल्यार आडपडल्यार व्हडणी. हय
मागणें करना जाल्यार व्हडणी, सोरो पियोन पडल्यार व्हडणी. मागण्या वेळार हात घाले उबारता, वो हालेलुया कित्याक म्हणटा, प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हणटा, दिमेर कित्याक पडटा, ह्या हातान कित्याक कोण धरता. थोड्या मोगाच्यान ते जायना, खेळकुळां करतात, भावार्थाची खेळकुळां करतात. दुसरे मोगाच्यान प्रवाद पूर्ण जाता पळया. किर्तनाच्या बुकांत 20 आनी 2 वस्वरांत 8वी ओळ, Psalm 22:8. सर्वेस्पराचेर तो पात्य नासलो तर सर्वेस्परूच ताका निवारण दी. सर्वेस्पर ताचो मोग करता जाल्यार तोच ताका सुटकां दिवन दी. पोरण्या तेस्तामेंतान जें कितें सांगलां तेंच जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांत तें पूर्ण जाता. तिसरे ह्या उतरांत आमी जाणा जाता दैवीक सक्तेचें ज्ञानार्पण. त्या लोकांक मोगाच्यान देवाच्या सक्तेचें ज्ञानार्पण आसलें, तें ज्ञानां आसलीं. देव मोगाच्यान आमकां बाचावी करता आसतना कुर्साच्या त्या मरणाद्वारे आमकां बाचावी करता. कुर्साचें मरण नासाच्या वाटेन आसल्यांक एक पिशेपण. सकट सांगा पिशेपण. सबार जाणांक मोगाच्यान कोंतासो तेर्स पिशेपण, दैविकाचो तेर्स पिशेपण, दिमबियर पडोन मागणें करचें पिशेपण. सकाळीं उठोन तुमचे पैकी सबार जाणां सकाळीं उठोन दैवीक काकुतीचो तेर्स आनी मागणें आनी सगळें करतात न्ही. दैवीक रिती मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदानय पळयतात. हांगासर जेजू बाळकाचें इगर्जे जावन येवचें मिसाचें बलिदान आराधन पळयतात की ना? कितले जाण पळयतात? हात वयर करा. व्हेरी गुड. ताळयो पटोवन देवा गर्गा आनी होगळा पिया. हालेलुया. हेरांक तें पिशेपण तशें दिसता जाल्यार मोगाच्यान पिशेपण म्हणून चिंती नाकात. तें बाचावेचें साधन, बाचावेचें एक हातेर. तुमी सकाळीं बेगी उठोन आराधनांत वांटो घेया, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेया. आनी चवथें जावन आसा मोगाच्यान विपर्यास आनी कुर्डेपण, आयरनी एंड ब्लायंडनेस. लोक आत्मीक तरान कुर्डो जाल्लो तांची सोडवण सुद्दां तेण आसलें. तांच्या दोळ्या मुखार जेजू थंयसर खुर्सार उमकळटा आनी हे ताजे खेळकुळां करता. सगळ्या मनशाकुळाची सोडवण, कितल्या हजारो वर्सां तान जियेल्ल्या मनशांची सोडवण थंयसर खुर्सार जाता. तांकां थंयसर उबें रावंक मोगाच्यान अवकाश मेळ्ळा. पूण तांचे आत्म्याचे दोळे कुर्डे जाल्यात. केवल कुडीचे दोळ्यान मात पळोवन आसात. आनी 5वें जावन आसा मोगाच्यान दैवीक मोगाक ते तिरस्कार करनासात. देवाची दैवीक खाकूत ते तिरस्कार करनासात. आनी ह्या दिसांनी हांव बॉम्बे अंधेरी रेतेर दिवन गेल्ल्या वेळार थंयसर एका घरांत एकलो पूत इतलो पियेतालो की आवयक खोट घालता पोटांत. पोटाक खोट घाली आनी आवयक पोटांत आनी कितें मार जालो. आस्पत्रेक आली, सिरियस आली. आमकां वळखीची देखून हांव गेल्लो आस्पत्रेक पळोवंक. म्हाका बेजार जालें. त्या आवयन त्याच पोटांत गर्भांत त्या पुताक होवयला 9 म्हयने. त्या भुरग्याक ल्हान गोड केला, शिकाप दिलां, MBA करयलां ताका. पूण आतां पियोन आवयच्या पोटाकच खोट मारता. कित्याक? तें ज्ञानार्पण. जेजू मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर खुर्सार उमकळोन आसा आनी लोक खेळकुळां करता. देवाचेर तो पातयेलो आनी देवच ताका वाचोवन दी. मोगाच्यान 5वी निराशेची उतरां खुर्सा विरोध सांगलेली ती जावन आसा. मोगाच्यान लोकांनी सांगलेलीं उतरां थंयसर पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळना जाल्यार आमच्या नियाळाक येवन दी. थंयसर आसलो लोक ताका कश्टोवन ते शिपाई रक्ताक तानेल्ले देखून ते म्हणटात आमी रक्ताक तानेता. वी थर्स्ट फॉर ब्लड. देखून आमी पळयता तांणी दिल्ले ते कश्ट जेजूक विपरीत. हेरोद रायाक सयत ते कश्ट बरें दिसना. देखून तो कितें करता? ताका तो पिलाता लागीं पाटी धाडटा. पिलाताकी बरें लागना देखून तो म्हणटा हाचे लागीं मरणाची शिक्षा दिवची आसलो. कसलोच अपराध म्हाका दिसना देखून सोण सोडटा. पूण लोक आयकलो ना. कुर्साया ताका. कित्याक? त्या लोकांक उपराट अशें केल्लें त्या देवळाच्या अधिकाऱ्यांनी, मुखेल्यांनी आनी फारिजेवांनी आनी त्या सगळ्यांनी सांगाता मेळोन. देखून त्या शिपायाचो क्रोध विशेश जावन आसलो. जावंक पुरो तांकां लॉन्स दिल्लें, हांगातास तांकां सोरो दिल्लो. देखून ते विपरीत ताका जरबांत मारतात की ताचे सगळ्या आंगाचे मांस पिंजून काडटा. मांस ताच्या हाडांचेर नातरलें. पुरो जाल्लें ताका तान लागतली, भूक लागतली आनी मरणाचे वडी येतले, दोळ्यांक काळोख येतलो. त्या बारादी खुर्सा बंदा परतून पडटा. पूण परतून ताका मारून उठयता. म्हाका आमकां इल्लें दुखल्यार सोसूंक जायना. म्हाका उगडास एक फावटी म्हाका दान दूख आयलो. ते दान दूख सोसूंक जायनासतना हांवें म्हणलें देवा म्हाका हे दान दूख सोसूंक जायना. मेल्यार वडणी आसलें. तुमी थोडे फावटी सांगलां आसतलें दान दूख सोसूंक जायना. आनी एक फावटी म्हाका म्हज्या काकीक एक केसोळी जाली
आनी ती केसोड जाल्ल्या वेळार दाक्तराक गेल्या वेळार दाक्तर म्हणलें ऑपरेशन करीस. ऑपरेशन करून काडली. तितल्यार म्हाका व्हडली दूख ना. ताजे उपरांत परतून परतून बँडेज करूं येता आसतना ताणें इतलो व्हडलो कापूस असो कुडको की कितें काण घेवन आनी ताजे भितर लोटचें भितर. ओ बा, त्या दाळा हांव बोब मारतलो, म्हाका नाका, मेल्यार बरें म्हण. कित्याक हांगासर भितर गॅप आसा. त्या गॅपा भितर तें चेपून भितर आसलो मेळ्ळें पू आनी पुरो भायर काडटले दाक्तर. सोसूंक जायनासतना हांवें म्हळां मेल्यार बरें आसा. तर जेजूक कितले बटी मोगले आसतले, मेल्यार बरें आसलें. पूण मोगाचें न्हू, जेजू मरोंक तयार ना. अकरेक सगळें संपतल्या उपरांत तो मेलो वळ्या. देखून ताणें तान लागता म्हणटा आसतना तांणी सकाळान चिंते ताका तान लागले, आतां उदक म्हणी पियेतलो, या आंबट शिरको दिल्या तो पियेतलो म्हण मोगाचें न्हू तो पियोंक ना. कित्याक पियोंक ना? मोगाचें न्हू, मनशा कुळाच्या बाच्या वय खातीर जें कितें सोसूंक आसा सगळें सोसून विशेष क्रूर मरण सोसून अकरेक तो म्हणटा संपतलें. ಅದು ನೆರವೇರಿತು, ಇದು ನೆರವೇರಿತು, तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय. मोगाचें म्हज्या तुज्या जिवितांत आमी सांगूंक फावो तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय. म्हज्या बाच्यावे खातीर तुज्या बाच्यावे खातीर कितें सोसूंक आसा तें आमी सोसूंक आसा मोगाचें. जर तर आमकां एका कुटुंबांत देवान दवरलां, जर तर म्हाका एक याजा केला, म्हाका देवान दिवच्या लोकांच्या बाच्यावे खातीर कितलें हांवें मागूं जाता. दिंबयेर पडोवन या हात वयर कर, त्याग कर या सॅक्रिफायस कर, उपवास कर या प्राचित कर, पवित्र पुस्तक वाचून या दुसऱ्या गांवाक वचून रेतीर दिवन मोगाचें न्हू हांवें देवान दिल्ल्या मिसां म्हज्या जिवितांत जारी करी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाचें न्हू म्हाका तुका जाय जाय एक तान. कसली तान? 7 तरांची तान मोगाचें न्हू म्हज्या मतींत आयली. 7 तरांची तान. संवसारी मनशाक मोगाचें न्हू 7 तरांची संवसारी तान येता. गर्व, आबलेस, पोटार्दपण, कामातुराई, आळशाई, मोसोरू आनी क्रोध, ही 7 महापातकाची तान. तर आमकां देवाच्या भुरग्यांक मोगाचें येजय तान देवाच्या दर्शनाची. सकट म्हणा देवाच्या दर्शनाची. हांगासर भोव पयस सकरांची आराधना करतना परतून परतून जेजू म्हाका तुजें दर्शन जाय जाय, जेजू म्हाका तुजें मुखामळ पळय जाय, जेजू तुजें दर्शन म्हाका जाय जाय, सर्गुक्त जाय जाय. आमकां आसा जे देवाच्या दर्शनाची तान. दुसरी जाय जाय निती पासत आमी ताणे जाय. आमी कितें ताणे जाय? नीती पासत. आमच्या भारत देशांत सगळ्यां नीत मेळा जाय. कितलेशे जाण जैलांत आसात, कितलेशे जाण आमकां राखच्या खातीर आमच्या गडीचेर झुजारी त्या युवाक आकोड नासात. विशेष थोडे फावटी धगीक आसात, वताक आसात, थोडे दर्यांत आसात, कश्टांच्या जाग्यार आसात. तांकां नीत मेळा जाय. कोर्टांत सगळ्यां नीत मेळा जाय. ताचे खातीर आमी ताणे जाय. तिसरें देवाच्या उतरां खातीर आमी ताणे जाय. सांगा. मोगाचें न्हू कोणाचो पाडा जावच्या खातीर न्ही, कोणाचो नाश जावच्या खातीर न्ही, कोणाकी शिक्षा मेळा जाय म्हणून आमी आशेवचें न्ही, कोणाची लज जायची म्हणून आशेवचें न्ही. आमी देवाच्या उतरांत ताणे जाय. 4थें जावन आसा पवित्र आत्म्याक आमी ताणे जाय. सांगा. कोणी ताण येता जाल्यार म्हज्या सरशी येवं दी आनी म्हज्या तावन तो पियोवन दी. जुवांव 7:30 आनी 7 वळ. जॉन चॅप्टर 7:37. कोणी ताण येता जाल्यार म्हज्या सरशी येवं दी. म्हणजे मोगाचें न्हू म्हजें तें तुजें तें आसा जें ताण पवित्र आत्म्यान हांवें बरो जाय. पवित्र आत्म्यान भरोवन हांवें म्हज्या जिवितांत कश्टा दगदवणे मदें सयत हांसोन हांसोन हांवें जिये जाय. हांसोन हांसोन म्हज्या कुटुंबाची सेवा करी जाय. म्हाका दिल्ल्या घोवाची या बायलेची, सासूमांयची या मांवांची, घोव गेल्या कुटुंबाची, बायले गेल्या कुटुंबाची, म्हज्या भुरग्यांची या म्हज्या नातरांची, म्हज्या शेजारच्यांची अखेर पर्यंत हांवें सोंसणिकायेन भावार्थान विश्वासान हांवें सोंसी जाय. निराश म्हणल्यार हांवें जावन नजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें केदेंच निराश जावन नजो. 5 जावन आसा मोगाचें न्हू आमकां आसा जे तान, निश्कळपणाची तान. सांगा. म्हजें तें एक नितळ काळीज दी देवा आनी एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल देवा. किर्तनकार दावीद राय गायता. किर्तन 50:1 दावी बोल. Psalm 51:10. म्हाका आसा जाय तान, म्हजें निश्कळपण सांबाळी जाय, म्हजें पवित्रपण सांबाळी जाय, म्हजें भाग्यवंतपण हांवें सांबाळी जाय. सवी जाय जाय तान, सता खातीर तान. कसली तान? सता खातीर. बापा तांकां तूं पवित्र कर, सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. कशें पवित्र कर? हांवें चड आनी चड स्वताचो जाय जाय. म्हज्या दोळ्यांनी स्वताचो, म्हज्या कानांनी आयकोनच्या संगतीन स्वताचो, म्हज्या उतरांनी स्वताचो, म्हज्या करण्यांनी स्वताचो, म्हज्या संबंधांनी स्वताचो, म्हज्या कुटुंबा जिवितांत ह्या म्हज्या रिलिजियस जिवितांत हांवें चड आनी चड स्वताचो जाय जाय म्हणली तान. आनी 7वें जावन आसा मोगाची आनी बिरमोतीची तान. सांगा. मोगाची आनी बिरमोतीची तान. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 16:14 वळ. 1 Corinthians chapter 16:14. सांत पौल म्हणटा तुम्ही कितेंय करतात तें सगळें मोगान तुम्ही करा. हालेलुया.
सांगा जे कितें तुमी करतात, सांगा जे कितें तुमी करतात तें सगळें मोगान तुमी करा. हालेलुया. मोगान तुमी करा. सांगा मोगान तुमी करा. तर मोगाच्यान आमी उबे रावया, खुर्साचेर दिश्ट घालया. होय, जे कितें आमी करता तें सगळें मोगान आमी करी जाय. आनी आमकां आसा जाय ती तान देवाच्या दर्शनाची, नितीची, देवाच्या उतरांची, पवित्र आत्म्याची, निश्कळपणाची आनी सता खातीर आनी मोगा बिरमतीची तान आमी गावया. तुजी कृपा तुजी काकूत म्हणलें गीत आमी गावया. तुजी कृपा तुजी काकूत, तुजी दया माया समिया. तुझी कृपा तुझी काकुळत, तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपावरती सुमिया, तुझी काकुळत वरती सुमिया. तुझी दया माया धनिया. तुझी काकुळत, तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपा तुझी काकुळत, तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपावरती सुमिया, तुझी काकुळत वरती सुमिया. तुझी दया माया धनिया. तुवे बक्षिले तुझ्या काकुळती दृष्टे. काळिस्ताचे उमळले तुका निगार केलेल्या. पितृक तुवे बक्षिले तुझ्या काकुळती दृष्टे. काळिस्ताचे उमळले, काळिस्ताचे उमळले. सुखापली वळखून गळगळ्या रडून जिवीत तुका समर्पिले. सुखापली वळखून गळगळ्या रडून जिवीत तुका समर्पिले. तुझी कृपा तुझी काकुळत, तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपा तुझी काकुळत, तुझी दया माया सुमिया. तुझी कृपावरती सुमिया, तुझी काकुळत वरती सुमिया. तुझी दया माया धनिया. प्रेज द लॉर्ड. दायकान बसात मोगाच्या न्हू. वेळ वेगी वेगी धांवता न्ही गे. वय न्हीद येता गे तुमकां? येना न्ही गे. वय आपुरबेन आमी देवाचें उतर नियाळ करतना कशी न्हीद येतली. तर मोगाच्या न्हू कुर्साक निराशेचीं 6 उतरां जावन आसात. तिरस्काराचीं उतरां. कसलीं उतरां? आमकां शेजार राया बगार दुसरो राय नाका. सांगा, आमकां शेजार राया बगार दुसरो राय ना वा नाका. जुआंव 19:15. जॉन चॅप्टर 19:15. मोगाच्या न्हू लोकांक आसली एक उर्बा शेजार राय नाका म्हणून. पूण आतां शेजार राय जाय म्हणटात. कित्याक? थोडे फावटी मोगाच्या न्हू
आमच्या शेजारच्यांक बूस शिकोवंक आमच्या दुस्माना सांगात आमी एक जाता न्ही आमच्या दुस्माना सांगात एक जावन शेजारच्या बूस शिकोवंक पळयता वय वय ह्या शेजारच्यांच्या दुस्माना सांगात आमी एक जाता ह्या आमच्या दुस्माना सांगात आमची शेजारची एक जातात आनी आमच्या विरोध जाता तशें आतां लोकांनी चिंतलें शेजार राया सांगाता मेळया आनी जेजूक अपराधी करया अशें मोगाचें न्हू जेजूक तांणी तिरस्कार केलो तूं आमकां नाका तूं आमचो राय न्ही म्हाका उगड आसा आमच्या सेमिनारीक हांव भरती जाता आसतना एसवीडी सेमिनारीक आमी 100 जाण भरती जाल्ल्या 100 आनी 10 केरळाचे आंध्राचे तमिळनाडूचे आनी ओरिसाचे बिहारचे सगळे लोक आमकां सांगाता सेमिनारीक इंदोर धाडले थंयसर व्हडली सेमिनारी आसली आयिल्ल्या एका म्हयन्या भितर केरळाचे 10-20 जाण म्हणाले आमी गांवां वेता आमी सांगलें कितें जालें हांगा केवळ दाळ आमकां मेळटा ही दाळ जायना आमकां तांच्या गांवांत दाळ ना हांगाची चापाती आमकां जायना आमची मोगाचें न्हू थोडे फावटी आमी ल्हानशा कारणा खातीर आमकां आसचो तो उद्देश आमी विसरता थोडीं जाणां मोगाचें न्हू इंजिनियरींग शिकोवंक सुरू करतात अर्द्यार सोडटात MBBS शिकोवंक सोदतात अर्द्यार सोडटात मोगाचें न्हू देवूच आमच्या खातीर मनीस जाला ससनाच्या ससनाक मोगाचें न्हू आमकां सरकार जियोंक आसा सबार जाणांक मोगाचें न्हू तो बरवसो ना सांगतना आमी सांगता जुबलेवाचें वरस ससनीक बरवसो आमकां आसा आमकां मोगाचें न्हू ससनाक जियोंक आसा की ना आसा सर्ग म्हळ्यार आसा की ना आसा तें एक शहर मोगाचें न्हू जेरुसलेमा शहरा बरी शहर म्हळ्यार थंयसर जायते चटवटकी आसता थंयसर भांगराचे रस्ते आसतले व्हडले व्हडले बंगले आनी व्हडली व्हडली घरां आमकां आसतलीं रावोंक देवूच आमचो उजवाड जावन आसतलो आमी जाकोबाच्या 12 कुळयांचेर राजवडकी चलयतले हांव आनी मोगाचें न्हू देवान जें कितें आमच्या दोळ्यांनी पळोवना कानान आमी आयकोना आमच्या काळजांत रिगोवना वर्त संगती सरकार देवान आमकां तयार करून दवरल्यात ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी हुकलाप दिया हालेलुया देवूच आमचो राय जावन आसलो जेजूच मोगाचें न्हू सरकार आमचो राय जावन आसलो तर कशें ताका आमी राय म्हूण स्विकार करचें त्या सुदेवानी ताका स्विकार केलो ना त्या काळाच्या मोगाचें न्हू आजी आमी जर तर त्या कुर्सा मळी उबे रावना ताका आमी राय म्हूण स्विकार करिना सबार जाण मोगाचें न्हू इगर्जी येवंक तयार ना कुर्सा विशान नियाळ करूंक तयार ना आमी तरी कुर्सा विशान नियाळ करया जेजूक आमचो राय म्हूण स्विकार करया कशें आमी ताका राय म्हूण स्विकार करचें पयलें जेजूक आमचो सोमी म्हूण स्विकार करया सकट म्हणा जेजूक आमी सोमी म्हूण स्विकार करया फिलिपिकारां बरयलें पत्र 2 वचो 9 वडीर 11 वळ पर्यंत फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9 to 11 देवान ताका उंच बारलो आनी ताका दिलें वर्तें नांव ज्या नांवाक बागवाजय हरी एक दिमी सर्गी संवसारी आनी पाताळी हरी एका जिबेन परगडी जय जेजू जावन आसा सोमी अशें जाली देवा बापाची खुशी प्रेज द लॉर्ड दुसरें जावन आसा आमी आमचे पातक रडा जय तेन्ना जेजू आमचो राय जाता वय दत्ताच्या कृत्या बुकांत आमी वाचता 3 वसरांत 19 वडीर पातक रडा तर आनी देवा लागीं सरा तुमची पातकां पुसून वेतेली हालेलुया तिसरें जावन आसा वय जेजूच्या मरणांतय आनी पुनर्जिवानपणांतय विश्वास दवरा वय रोमाकारां बरयलें पत्र 10 वसर 9 वळ म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 जर तर तुज्या वांटांनी जेजूचो सोमी म्हूण तो उसारताय आनी तुज्या काळजांत जेजूक देवा बापान जिवंत उठयला म्हणून तूं सत मानशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी वांटांनी उसारी जाय काळजान पातये जाय आनी चवथें जावन आसा तुजें जिवीत ताका समर्पून दी तुजें जिवीत सोम्याक समर्पून दी आनी पांचवें जावन आसा ताचें तें व्हडा विधेयपणान तूं राव आनी ताचो पाटलाव कर प्रेज द लॉर्ड जो आमचो वांजेल 14 वसर 15 वळ म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 जर तर तुमी म्हजो मोग करतात म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात सांगा जर तर म्हजो मोग करतात तर म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात मोगाचें न्हू त्या काळाच्या लोकांनी जेजूक तिरस्कार केलो आमकां शेजार राईस जाय तूं नाका म्हळें पूण तरी आमी ताका आमचो राय म्हूण स्विकार करया 7वी मोगाचें न्हू निराशेची उतरां त्या कालवारी तावन जावन आसात वय स्वार्थाची या आपणाचेरच पातयेणीची उतरां वर्ड्स ऑफ सेल्फ रिलायन्स आपणाचेरच पातयेणी दवरची उतरां तुकाच तो बचाव कर आनी कुर्सार तावन सकला देव मार्काचो वांजेल 15 वसर 30 वळ मार्क चॅप्टर 15 वर्स 30 तुकाच तूं बचाव कर आनी कुर्सार तावन सकला देव सांगा
तुकासो तू बचाव कर. मोगाचे न्हू आमचो समी कितलो खालतो बोळो त्या बोपोय सक्रामेंतान उंड्या रुपार आसा. कितलो खालतो तो उंडो आमी घेवन आमच्या तोंडान घाल साप येत आमी गिडी येत आमी जिरोवन सोडयत. तो उदकान गेल्यार भिजता. पूण त्या जेजूक आमी म्हणजे जेजू त्या कुंभारांतल्यान भायर ये, तुजी पदवी दाखय, तुजो महिमा दाखय, तुजो अधिकार दाखय. मोगाचे न्हू ही निराशेची उतरां. जेजू खालतो जालो आमी ताचे तें खालतें जायसै. ताच्या खालतेपणान ताच्या विधेयपणान ताच्या खुर्साच्या मरणातय मोगाचे न्हू आमची तो बाचावी करता. आमचो अधिकार आमी दाखोवचे नाका. वय आमच्या वय आमी मोगाचे न्हू कितले आमचे व्हडपण आमी दाखयता तितले मोगाचे न्हू आमकां देव सकला घालतलो. दानियेलाच्या बुकांत आमकां एक बरें एक आमकां थंय एक आदर्श आसा. तुमी दानियेलाचो बूक काडल्या थंयसर 6व्या अवस्वरांत आमी वाचता. बेलशज्जार म्हणलो एकलो राय आसलो. बेलशज्जार तो राय दानियेलाच्या बुकांत आमी वाचूंक मेळटा. तो इतलो गर्वान आनी अहंकारान भरलो की त्या काळार तितली आस्त बदीक आसली. तो ताच्या रावळे ताच्या अधिकारा म्हणटा वस देवाळाची बऱ्यांतली बरी आयदनां आसात. म्हणजे त्या जेरुसलेमाच्या देवाळान देवाक म्हण समर्पणची ती आयदनां पिवानाचे आयदनां ते काल्स आनी सगळे ते घेवन येया आनी त्या भांगाराच्या आयदनांनी आमी सोरो पियेया आनी खाण जेवण खावया. सगळे पियेले. राय आनी सगळे मंत्री आनी अधिकारी सगळे पियोन सगळी रात नाचोंक लागले. आनी नाचोन घमाता करता आसतना रायाक थंयसर उतरां दिसलीं वणदीचेर. कसलीं ती उतरां? मेने मेने तेकेल परसीन. आयकल्यान की तुमी सांगा मेने मेने तेकेल परसीन. तशें म्हळ्यार कितें? मेने मेने. त्या रायाक कळ्ळें ना कितें उतरां म्हण. ताणें उपरांत दानियेलाक सांगून धाडटस दानियेलान येवन ताका देवाच्या पवित्र आत्म्या खाल त्या उतरांचो अर्थ सांगलो. मेने म्हळ्यार राया तुजे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावल्यात. तूं चिंता व्हड अधिकार तुजे लागीं आसा. आस्त बदीक तुका आसा. देखून देवाक विरोध तूं गेलाय. देवाच्या त्या पवित्र आयदनांनी सोरो पिवन आसाय. तुजे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटा पावल्यात. मेने मेने तेकेल म्हळ्यार तुका ताकडेंत मेजला. ताकडी म्हळ्यार कोता न्ही यू आर मेजर्ड. ताकडी वयर सकला. आतां ह्या दिसांनी ताकड्यो नात. आतां खाली वेट पळोवचें मॅशीन मात्र. ताकडी आसल्यार एकांत एक किलाचो फातर जाता आनी एक आमी कितें घालता? पोटेटो घालता. एका किलाचे गुणे आसल्यार वयर आसता. एक किलाचे जड जाल्यार मात्र सकला वचूंक सुरू जाता न्ही. म्हळ्यार एका कुशीन देवाची नीत आनी एका कुशीन बेलशज्जार राया तुका ताकडेन दवरला आनी मेजला. पूण तुजें तें कितें दिसलां? उणेपण दिसलां. सांगा उणेपण दिसलां. कितें दिसलां? यू आर फावंड लॅकिंग. पवित्रपणान नितीवंतपणान देवविरांतीन भक्तीपणान मोगाचे न्हू आमी जर तर उणें म्हण दिसलां तर तुजें राज्य तुजें हांव काडटले आनी पर्शियाच्या रायांक दितले. आयज मोगाचे न्हू आमी आमच्या जिवितांत केवळ आमचेरच पातयेनी दवरल्यार आमी नासाक वचोन पावतले. हांव जर तर सोम्याक आमचो सोमी म्हण स्विकार केल्यार देवाक आमचो सर्वेस्पर म्हण स्विकार केल्यार मात्र मोगाचे न्हू आमकां आसा सोडवण. अखेरीक मोगाचे आमी नियाळ करया. जॉबाचो बूक 19:25 वळ. जॉब चॅप्टर 19:25. पूण म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हण हांव जाणा आनी तो शेवटी पृथ्वीर उबो रावतलो. म्हजो सर्वेस्पर जिवंत आसा म्हण हांव जाणा आनी तो पृथ्वीर उबो रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत सांगा म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हण हांव जाणा आनी तो पृथ्वीर उबो रावतलो. हालेलुया. निराशेची उतरां कितलीं आसतीत जावंक पुरो ती द्वेशाची आनी केळकुळाची. पयलें. दुसरें जावन आसा निराशा आनी सुरसुरेची जुदासाची उतरां. या तिसरें बेफारवाची उतरां पिलातावन. चवथें जावन आसा वय लोकांनी जेजूक एकसुरेकतचीं उतरां. या पांचवी जावन आसा विशेश कुडीचे कस्त येवन जेजूच्या रक्ताक तांदूंची ती उतरां. ह्या 6वी जावन आसा ताका तिरस्कार करची उतरां. 7वी जावन आसा जेजूक आपणाचेरच पातयेचें करची उतरां.
पूण मोगाचें न्हू आमी जाणाव अकरेक जेसूस पुनर्जीवन जालो वैभवान सर्गा सोडून गेलो बापाच्या उजव्या बसून आसा आनी आमकां दिता तो सासणीक बरवसो आमी जर तर ताचे ते आमच्या पातका मरों जाल्यार ताचे सगळें पुनर्जीवन जातलें हांव ताच्या सांगाता सर्गा सोडटलें हांव सर्ग आमकां उक्तो जातलो ताच्या सांगाता बापाच्या उजव्या बसून सासणाच्या सासणाक आमी राजवडकी चलयतले हांव ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी होकार दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया तर मोगाच्यान आमी उबे रावया व्हडा बरवशान आमी गावया हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी स्तुती करतले म्हण आमी गावया आतां वेळ जावन आसा थोडो वेळ विशय असो रेस्ट असो हांगासर म्हाका नोट दिला 11:45 तावन 12 वरां पर्यंत इट इज ए ब्रेक कोणा ब्रेक काणयोंक आसा ब्रेक काणगी येत वचून उदक पिवन येत थोडी लज येतात पत्र्याप कितें म्हणटा कोणा भायर गेल्यार म्हणून अशी येत उदक पिवन येत बाथरुमा वचून येत आमी हांगा संतोशान गायतले हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी स्तुती सेवा करतलें तुमकां पुरो जावना गी एकामेका इसारा पुरो जालें गी ना गी म्हजें सांगाता मोगाचें न्हू भोव अपुरबेन देवाचें उतर आयकून नियाळ कर म्हाकाय तुमी प्रेरण दिल्ल्याक म्हजोय भावार्थ वाडयल्याक हांवूय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले जर्दनेचे अल्तडी जर्दनेचे पलतडी कैसराव असलेली कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां घालते जातले देवा तुका सदां घालते जातले देवा तुझी सेवा करतले आवानी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले जर्दनेचे अल्तडे जर्दनेचे पलतडे कैसराव गेल्या कैसराव असलेले देवा तुका सदा घालते जातले देवा तुका सदा घालते जातले तुका सांडिना देवा मांडिना सर्वेश्वरा तुका सांडिना अन्य देवा मांडिना तुझ्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला तोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला आवानी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले आवानी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले जर्दनेचे अल्तडे जर्दनेचे पलतडे कैसराव असलेली कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां घालते जातले देवा तुका सदां घालते जातले सांभाळा देवा तुका आमकां बक्षिला दया दाखो आमकां सांभाळा बसयलेल्या गांवांत तुका पावयला दुस्मनांक तुवें आमकां निवारला आवानी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले आवानी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले जर्दनेचे अल्तडी जर्दनेचे पलतडी कैसराव असलेली कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां घालते जातले देवा तुका सदां घालते जातले देवा तुका सदां
हालेलुया. भायर च्या कॉफी आसा म्हणून आयकली. जाय की च्या कॉफी वय बरी च्या कॉफी आनी कितें माल्ट भायर आसा पियोन येवचें आनी फॅन ही बंद करतात देखून दयेकर इल्लो वेळ भायर आसा फॅनाक इल्लें रेस्ट जायचें. कोणा फॅनाची गरज ना बसून नियाळ करयेत. मनात बाब अब्बू भद्रपाग तुमचे सुमेश तांचे हांव देव बरें करून म्हणटा. वय भायर सकडांक च्या आसा तशेंच ब्रेड आसा. तुमी सकडांनी भायर वचून तें सेवन येवचें आनी जुस्त 12 वरार हांगासर मनात बाब आलबंडी सोजा आत्तूर पूंच शेताचे रेक्टर येदळूच पावल्यात. ते आराधन मुखारसून व्हरतले. थंयसर कोणाक शुगरलेस च्या आसा ती आसा. विथ शुगरी च्या आसा. तुमी खंयची जाय ती घेवची.